us. Jesus, Master, have mercy on us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Abba, Father. Abba, Father, we thank you. We praise you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ, you are my Savior. We love you. We thank you. We thank you for your presence here. We believe that you are here now. All glory to you, Father. All glory to you, Jesus. My dear brothers and sisters, you are most welcome to this Konkani retreat, the first day. Our God is here right now. Jesus said, wherever 2 or 3 are gathered together in my name, I am there. I am there in their midst. Now we are here in the presence of the Lord, not 1 or 2 but thousands from around the world. And you are going to experience the blessing of our Lord. आणि तू देवाचो आशीर्वाद मानून घेतलोय और तुका देवाचो आशीर्वाद मेवतलो. He knows you very well. तो तुका वळखून जाणा. He knows all the problems that you are facing. तो सगळे तुझे खोश दुख जाणा. He knows how lonely you are. तो जाणा तू एकसुरो आसाय म्हणून. How hurt you are. तू कितलो दुखवलेलो आसा तो. How rejected you are. तुका कितलो पयस केल्लो आसा तो. Right now he is there in your home. या वेळार तो तुझ्या घरांत आसा. When you are attending this live streaming, या वेळार तू आता हे ऑनलाइन रेतीर पळयता. you are not alone. तू एकटुरो ना. Your Lord is there standing next to you. तुझो दोनी तुझो सोमी तुझ्या सांगाताक आसा. We read in the word of God. आमी देवाच्या पवित्र पुस्तकान वाचता. Gospel of John chapter 14 verse 18. जोहानच्या शुभवर्तमान अवेसोड 14 वोड 18. We read like this. आमी हे भाशेन वाचता. I will not leave you orphaned, I am coming to you. I will not leave you orphaned, but I am coming to you. हांव तुमची सगळ्यांची खबर करूंक करिना कोणाक हांवें विंचून काडल्यात ते हांव जाणा. I will not leave you orphaned. 14:18. I will not leave you orphaned. जोहानचे शुभवर्तमान अवेसोड 14 वोड 18. I am coming to you. हांव तुजे सोशी येता. I am coming to you means present continuous tense. हांव तुजे सोशी येता म्हणचे काल आयज आनी आतां. Every second he is coming to you. एक घडये तो तुझ्या सांगाताक येता. Every moment he comes to you. एक घडये तो तुझ्या सांगाताक येता. Right now he is there in your home. ह्या वेळार तो तुझ्या घराब्यांत आसा. He is blessing everyone. तो जोण एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालता. Let us read once again Gospel of John chapter 14 verse 18. आमी परत जोहानचे शुभवर्तमान अवेसोड 14 वोड 18 वाचूया. हांव तुमकां अनोथ कशें सांगचो ना. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, today is the first day of our Konkani retreat, inner healing retreat. मगच्या भाव भयणांनो, आयज जावन आसा आमचो पयलो दीस रेतिराचो भितरले पिकवणेचो दीस. And all those who are attending this retreat, keep away every other distraction from you. आनी जो कोण हे रेतिरान भाग घेता, आमी मागतात तुमचे कितें तुमकां आडकोड कोत्ता ते तुमी पयस दवरात. Don't worry about anything else. ह्या वेळार तुमी कितें चिंती नाकात, कसलीच दास्ती काडी नाकात. Don't worry about who will prepare the food for the afternoon or maybe evening. चिंती नाकात कोण दॉरपाचें जेवण वा रातचें जेवण रांदतलो पळयतो. Don't worry about anything else. कसलीच दास्ती काडी नाकात. Just be in the presence of God. फकत देवाच्या आजीरपणान तुम्ही भाग घेयात. As if you are sitting in the retreat center.
ह्या वेळार चिंतात तुम्ही एका रेतीर मंदिरांत हाजीर आसात म्हणून. If possible, take your Bible or notebook and pen and write down everything that touches your heart. जाता जाल्यार एक बूक घेयात, एक पेन घेयात आणि देवाचें उतर जें तुमकां लागता तें बरोवन काडात. Read the Bible too. पवित्र पुस्तक वाचात. You will see miracles happening in your life. तुम्ही जायती ओचोरी आनी मिलाग्री ह्या वेळार पळयतल्यात. The Lord is watching over you. देव तुमकां ह्या वेळार जोण एकल्याक The Lord पळयता. knows what you are doing right now. तो जाणा तूं कितें कितें कोत्ता पळय तो. How sincere you are. तूं कितलो उदार आसा, तूं कितलो How ताका मानता पळय committed you तो. are in attending this retreat. तूं कितलो पासून ताका चिटकोन आसा पळय तो. God is watching. देव तुका पळयता. God knows it. देव जाणा. Praise the Lord. आर्गान जेजू. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. आर्ग दिनवास Thank you, दिजू. Jesus. दिजू. We are going to worship God for some time. ह्या वेळार आमी देवाक आराधन कोत्ताले. We are going to adore our Lord Jesus for some time. ह्या वेळार आमी देवाक आराधन कोत्तले. Let us look at the blessed sacrament. ह्या वेळार आमी पवित्र साक्रामेंताचेर नदर मारुया. He is here right now. तो ह्या वेळार हाजीर आसा. He is here right now. तो ह्याच वेळार एक घडये Thank हांगासर him हाजीर from our आसा. heart ताका काळजांतान दिनवास दियात and give all glory to him. आनी सगळीच मोहिमा ताकाच दियात. Let us worship him. ह्या वेळार आमी ताका आराधन Thank you, करूया. Jesus. Thank you, Lord. दिनवास जेजूक. तो सांगाताक मोच्या रावता, तो उल्याक मोच्या पावता. सांग आमकां कोण टोरी. हांव म्हणटा ताची कांतरां, तो दिता म्हाका उतरां. सांग आमकां कोण टोरी. ही मोची कूड ताचे मंदीर. ह्या मंदिरांत तो रावता भितोरी. तो आमकां लागून मेला, ताणें आमचोच मोग केला. सांग आमकां कोण टोरी. तो आमचो सोम्या जेजू, तो आमचो सोम्या जेजू. हे आमच्या काळजान रावता भितोरी. Let's all sing तो together. आमचो सोम्या जेजू, तो आमचो सोम्या जेजू. हे आमच्या काळजान रावता भितोरी. ताचे वसलो दुसरो कोण ना, ताच्या मोगाक शीम आनी मेळना. सांग आमकां कोण टोरी. तो आमचो सोम्या जेजू, तो आमचो सोम्या जेजू. हे आमच्या काळजान रावता भितोरी. तो आमचो सोम्या जेजू, तो आमचो सोम्या जेजू. हे आमच्या काळजान रावता भितोरी. ताचे वसलो दुसरो कोण ना, ताच्या मोगाक शीम आनी मेळना. सांग आमकां कोण टोरी. संवसार सगलो ताचो, बरोय तो घालती कितलो. सांग आमकां कोण टोरी. म्हजी पातकां रोगतान धुवून, तो मेलो आमकां भोगसून. सांग आमकां कोण टोरी. तो आमचो सोम्या जेजू, तो आमचो सोम्या जेजू. हे आमच्या काळजान रावता भितोरी. तो आमचो सोम्या जेजू, तो आमचो सोम्या जेजू. हे आमच्या काळजान रावता भितोरी. ताचे वसलो दुसरो कोण ना, ताच्या मोगाक शीम आनी मेळना. सांग आमकां कोण टोरी. तो आमचो सोम्या जेजू, तो आमचो सोम्या जेजू. हे आमच्या काळजान रावता भितोरी. तो आमचो सोम्या जेजू, तो आमचो सोम्या जेजू. हे आमच्या काळजान रावता भितोरी. ताचे वसलो दुसरो कोण ना, ताच्या मोगाक शीम आनी मेळना. सांग आमकां कोण टोरी. हो संवसार सगलो ताचो, तोरूय तो घालती कितलो. सांग आमकां कोण टोरी. म्हजी पातकां रोगतान धुवून, तो मेलो म्हाका भोगसून. सांग आमकां कोण टोरी. Let's close our eyes and feel the presence of God. ह्या मंदिरांत तो रावता भितोरी. तो बरो देव जो
सोम्या जेजू तो आमचो सोम्या जेजू या आमच्या काळजान रावता भितरी तो आमचो सोम्या जेजू तो आमचो सोम्या जेजू तो आमच्या काळजान रावता भितरी तो आमचो सोम्या जेजू तो आमचो सोम्या जेजू या आमच्या काळजान रावता भितरी ताच्या वसलो दुसरो कोण ना ताच्या मोगाची माणी पेरना सांग आमकां कोण तरी Let's close our eyes and feel the presence of God. ह्या वेळार आमी आमचे दोळे बंद करूया आनी देवाचें आजीरपण आमी भोगुया The Lord is looking at you right now. ह्या वेळार देव तुका पळयता Let's call the name of Jesus, Jesus. ह्या वेळार आमी जेजूचें नांव घेवया आनी म्हणुया जेजू Repeat the name of Jesus right now. परत परत जेजूचें नांव मुळात The जेजू Lord is जेजू म्हणून. anointing every child of God. ह्या वेळार देव तुका माखयता माखणी दिता We are worshiping Him with all our might and strength. ह्या वेळार आमी आमचे सगळे शक्तीन देवाक We वाखाणटा are आनी giving आर्गां all दिता glory to our God. ह्या वेळार आमी सगळीच मोहिमा ताकाच दिता Thank you, Jesus. दिनवास जेजू Praise you, Jesus. आर्गां जेजू Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Thank you, Father. आर्गां दिजू Praise you, Father. दिनवास बापा Hallelujah. हालेलुया Everybody look at the blessed sacrament. ह्या वेळार सगळे पवित्र We are साक्रामेंताक पळोवया worshiping with all our heart and mind. सगळेच आमचे शक्तीन आमच्या काळजान आनी मोनानसान And देवाक आमी singing वाखाणटा together a worshiping song. आनी ह्या वेळार आमी आर्गांची गितां आनी Giving all दिनवासनेची glory गितां to Him right आनी now. आराधनाची गितां आमी देवाक गायतले He is here right now. ह्या वेळार तो हाजीर आसा He is coming to every family. तो सगळेच कुटुंबांत येता He will never disappoint you. तो तुमकां एकसुडे सोडचो ना The word of God assures us that He is there next to us. देवाचें उतर आमकां सांगता तो तुज्या सांगाताक आसा तो तुका His निराशेक power is वचचो ना coming to you right now. ह्या वेळार तो तुज्या सांगाताक येता He is anointing everyone. तो तुका माखयता तुका Let माखणी every दिता child of God repeat the name of Jesus. एक एक देवाचें भुरगें तूं ह्या वेळार Repeat the जेजूचें name नांव of वयर काड Jesus. देवाचें नांव मोड जेजू. जेजू जेजू मोड जेजू. जेजू. जेजू जेजू परत Everybody मोड continue repeat the name of सगळीं परत Jesus. परत जेजूचें नांव घेयात Abba Father, we thank you, we praise you, we worship you, Abba Father. We give you all glory to you, Father. Abba Father, we thank you. As we sing together and worship you at the top of our voice, let every disturbance, every distractions be removed right now in Jesus' name. Let everyone be anointed right now in Jesus' name. जेजू 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 Onot tuka, powitratnya, aku batang, tuka dimasa, sosarang yu, mupataka, ikmodungso, tritadizo, madunyenau, mistewono. Onot tuka, powitratnya, onot Bapa, onot Putra, onot tuka, powitratnya, aku batang, tuka dikuasa, songsaran tiu, mupatata. Ikmodungso, tritadizo, madunyenau, mistewono. Woibo Bapa, woibo Putra, woibo Tuka, powitratnya. Woibo Bapa, woibo Putra, woibo Tuka, powitratnya. Aku batang, tuka diwasa, sosarang yu, mupatana, ikmodungso, tritadizo, madunyenau, mistewono. Stuti Bapa, Stuti Putra, Stuti Tuhan, powitratnya. Stuti Bapa, Stuti Putra, Stuti Tuhan, powitratnya. Aku batang,
Abba Father, we praise you. Abba Father, we worship you. Abba Father, we pray for these people of God who is attending this congregate retreat. Bless every child of God right now. Anoint every child of God right now. If there is anyone who is struggling, anyone who is in bondage, anyone who is in sickness, we pray for them right now. Let them be healed now in Jesus' name. Let them be set free now in Jesus' name. Abba Father, nothing is impossible for you. You are the healer. You are the deliverer right now. Bless every child of God. Lift up your hands and sing together. Everybody. आमच्या हात वयर काढून आम्ही सगळी गायन करूया. सगळी Hallelujah. 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 Abba Father, we worship you. We give you glory. All glory to you, Father. All praises to you, Father. Thank you for healing everybody. Thank you for blessing every child of God. Thank you for setting everybody free now. Thank you for the anointing. Thank you for the power. Thank you for the anointing. Thank you for the deliverance. We command in Jesus' name, everyone who is afflicted by any kind of evil affliction, we command to every evil power in Jesus' name to get out of these people right now and go to the foot of Jesus and be bound there forever. In Jesus' name, we command every evil affliction be out of these families right now. In Jesus' name. Jesus, 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 Jesus. Everybody sing together. जगभरात सगळी आम्ही गायन करूया. Shabola bahora bahari aradri haradri. Shala la 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 bahori aradri haradri. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We praise you, Lord. We give you glory. Thank you, Jesus. दिलवास येशू. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you. We praise you. We worship you. आम्ही अर्घ दिता हूं, आम्ही दिन वाजता हूं, आम्ही तुका सगळीच महिमा दिता हूं. Jesus, 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 Jesus. Everybody sing together. सगळी बराबर आम्ही गायन करूया. Jesus, 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 Jesus. Abba, Abba Father. Shabola bahari aradri. Pavitra
पवित्रात्म्या 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 Thank you, Father. दिलवास बापा Shalala Bahuriyaradri. Oh Jesus, Jesus. ओ जेसू Jesus, 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 Let's close our eyes and feel the presence of God. हे बेडार आमी आमचे दोळे बंद करून देवाचें आजीरपण आमी बघुया. There is anointing here. हे बेडार माखणी जाल्ली The आसा. presence of God is here right now. देवाचें आजीरपण तुमचे सोबीत आसा. He will never disappoint you. तो तुमकां निराशी करचो ना. He is wiping away the tears from your eyes. तो तुमची सगळीं दुखां पुसून काडटा. He is consoling you. तो तुमकां हे बेडार बुजवण दिता. Open your heart in front of God. तुमचें काळीज ताका उक्तें करूया ह्या वेळार. Share all your worries and tension in front of Jesus. तुमचे सगळ्यो कोणती दुखी आसा त्यो ह्या वेळार देवाक He is सांगात. blessing you right now. ह्या वेळार तो तुमचेर आशीर्वाद He is घालता. anointing you right तो now. तुमकां मेकणी फावो कोत्ता. Every burden is taken away from your heart. तुमचे सगळे तुमचे कोस दुखा तो He काडून will never उडयता. disappoint तो you. तुमकां पयस करचो ना, निराशी करचो ना. He is coming to you. तो तुमचे सोबीत येता. He is strengthening your body. तो तुमकां गोट कोत्ता, तुमची कूड गोट कोत्ता. These are the moments of anointing. ह्यो वेळ जावन आसा तुमकां माखणी मेळोवपाचो You वेळ. just repeat the name of Jesus. परत परत जेजूचें नांव घेयात. If you remember any of your sin in front of you right now, ह्या वेळार तुमकां कसली तरी तुमचे पातक आसा तुमकां उगडास येता. ह्या bring वेळार every सांगात. sin in front of God. सगळी तुमची पातकां ह्या वेळार देवा मुखार He हाडात. is forgiving your sins. तो तुमची पातकां बक्षिता. He is washing away every sin. तो तुमची सगळी पातकां पुसून काडटा. Let us ask forgiveness from Him right now. ह्या वेळार देवा सोबी आमी बक्षणे मागुया. Jesus, जेजू have mercy on me. म्हजी काकलूट कर. Bless me. म्हाका आशीर्वाद घाल. Have mercy on me, Jesus. म्हजी काकलूट कर देवा. I'm a sinner. हांव जावन आसा एक पातकी I have मनीस. sinned against you, हांवें तुजेर पातक केला. against my neighbor, म्हजेर against my friends. म्हज्या इश्टांचेर पातक I'm केला. sorry, Lord. हांव तुका I तुजे ask बक्षणे you मागता. pardon. म्हाका बोगस दोनिया. Forgive me, Lord. म्हाका बोगस दोनिया. I have kept anger, हांवें राग दवरला. unforgiveness हांवें दुसऱ्याचेर बक्षणे against दिवंक my ना. own family members. म्हजे फॅमिलीच्या वांगड्या सोबे हांवें बक्षणे दिवंक ना. We ताचेर are राग sorry, दवरला. Father. हांव तुजे लागीं बक्षणे We are मागता. sorry, Father. म्हजी चूक जाली दोनिया. Forgive us right now. म्हाका बोगस दोनिया. We cry for repentance. ह्या वेळार आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता. As we sing together, asking for repentance, Lord. आमी ह्या वेळार तुजे लागीं बक्षणे मागून आम काळजांत Give us your दुख करता. repentance. आमकां तुजे A बक्षणे दी. repenting heart. आमकां तुजे बक्षण्याचे काळीज दी. Alistair, the Lord is blessing you right now. एलिस्टर ह्या वेळार देव तुका Monica, the Lord is घालता. asking you to repent. मोनिका देव तुजे लागीं बक्षणे The Lord मागता. wants to bless you and your family. देव आशीर्वाद घालता तुजे फॅमिलीचेर आशीर्वाद घालता. Isabel, the Lord wants to bless you. देव तुका आशीर्वाद दिवंक सोदता. Thank you, Jesus. दिनवास जेजूक. Corinne, the Lord is blessing you right now. कोरीन देव तुजेर आशीर्वाद घालता. This power of God is coming to every child of God right now. देवाचो पावर देवाची शक्ती एक एक जण एकल्या मनशाचेर येता. Gracian, the Lord is blessing you right now. ग्रासियान ह्या वेळार देव तुजेर आशीर्वाद घालता. His power is coming to you. ताचो पावर ताची शक्ती तुजेशी येता. Thank you, Jesus. Dinvas Someone who Jesus. has got severe chest pain, the Lord is healing you. एका मनशाक काळजाची दूख आसली देव तुका पेकयता. And somebody who has got pain in his hip disc, the Lord is healing you. एका मनशाक फाटल्यान दूख आसली ताका देव पेकयता. There is slip disc.
your disc is slipped and the Lord is healing you right now. एका मनशाक फाट्याच्या कोंड्याची दूख आसली देव ताका पेखयता. Someone who is suffering from epilepsy, a boy who is suffering from epilepsy, the parents are praying for that boy. The Lord is healing that boy right now. एका भुरग्याक मोडणे मागताले माय पाय ताचे पासत मागताली देव ह्या वेळार ताका पेखयता. And someone who is bedridden, an elderly man who is bedridden for a long time, and from the bed he is crying and praying and attending this live streaming. The Lord is blessing him, strengthening his body right now. एक जाणटो मनीस खाटीचेर न्हिदोन आसलो, जायतो तेंप दुयेंस आसलो आनी तो ह्या वेळार देवा लागीं मागतालो. देव ताका ते खाटी वेलो उठयता आनी बरो कोत्ता. Abba Father, आबा बापा, we are sorry. आमची चूक जाली. Wash us with the precious blood of Jesus. तुझे जेजूच्या रोगतान आमकां धुवून काड. We need the precious blood of Jesus. आमकां जेजूची अमोलीक रोगत जाय. Wash us clean now. आमकां धुवून काड, नितोड कोर. Let's sing together. ह्या वेळार आमी सगळीं बरोबर गायन करुया. Let us look at the blessed sacrament and sing together. ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंताक पळोवन आमी गायन करुया. Let's sing together. सगळीं बरोबर म्हणुया. Thank you, Lord. दिनवास जेजू. The Lord is blessing everyone. जेजू The Lord is सगळ्यांचेर आशीर्वाद consoling घालता. you. देव तुका ह्या वेळार बुजवण दिता. The Lord is wiping away the tears from your eyes. देव ह्या वेळार तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटा. Abba Father. आबा बापा, Let's sing together. सगळीं बरोबर आमी गायन करुया. Thank you, Lord. दिनवास जेजू.
도야대바 가꾸기자 고고사파모라자. Thank you, Jesus. દિનવાસ જેસુ Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. દિનવાસ જેસુ દિનવાસ સોમિયા Shimola Boria. Close your eyes and pray. डोळे बंद करून मागणी करूया. Keep your hands on your heart and pray. तुमचो हात तुमच्या काळजाचेर दवरात. Somebody who is having a pain, serious pain on your jaws, and especially your right side of your jaw, the Lord is healing you. कोणाक तोंडाचे दाडेक सारकी दूख आसा, उजव्या वदान देव ह्या बेडार तुका पेकयता. Someone who has got throat infection, the Lord is healing you. कोणाक थाड्याची दूख आसा, इन्फेक्शन जाल्लें आसा, थाड्याक देव तुका पेकयता. Somebody who is suffering from stomach upset and stomach is bulging out, acidity, gastric problem, the Lord is healing you right now. कोणाक पोटाची दूख आसा, एसिडिटी जाल्ली आसा, देव तुका ह्या बेडार पेकयता. Vinoma, the Lord is blessing you right now. विनोवा देव तुका ह्या बेडार पेकयता आनी तुजेर आशीर्वाद घालता. Aaron, the Lord is blessing you. आयरन देव तुका ह्या बेडार आशीर्वाद दिता. The Lord is blessing every child of God right now here. जेजू देव ह्या बेडार जोण एकल्याचेर आशीर्वाद घालता. Somebody who is having hearing problem, the Lord is opening your ears now. ह्या बेडार कोणाक एकल्याक आयकोंक येनासलें, देव तुजे कान उक्ते कोत्ता. Many people are able to shed tears and cry right now. ह्या बेडार जायते जाणांक दोळ्यांतल्यान दुखां येतात. The Lord says, don't cry for your sufferings, but cry for your sin. देव म्हणटा तुमच्या कोश्टांक लागून तुमी दुखो नाकात, रोडो नाकात, पूण तुमच्या पातकांक लागून रोडात. Remember every unholiness, एक एक ओ पातोक, every sin that we have committed. एक एक पातोक जे आमी आदालना, Ask pardon from the Lord. ह्या बेडार देवा लागीं बोगसणे मागात. A repenting heart, that is what God is searching for. देवाक जाय एक बोगसण्यांचें काळीज. He wants to bless everybody right now. देवाक जाय सगल्यांचेर आशीर्वाद He घालूंक. wants to heal you. देवाक जाय तुमकां सगल्यांक पेकोवंक. Somebody who has got allergy, skin allergy on your body, especially on your leg and also on your back, the Lord is healing you right now. कोणाक एक कातीची पिडा आसली, कातीची एलर्जी आसली, आंगाक सगली कातीक एलर्जी जाल्ली, पांयांक आनी हाटीक, देव तुका पेकयता. Some families recently developed, especially between husband and wife, arguments, small things with the arguments. You are not married for long, but these days some kind of confusion. The Lord is asking you to ask forgiveness from each other. एका कुटुंबांत गो बायलांमध्ये कसली तरी केस्तांवां जाताली, बारीक बारीक केस्तांवां जाताली. देव ह्या वेळार तुमकां सांगता एकामेका लागीं बोगसणे मागात. The Lord wants to bless you, देवाक जाय तुमकां ह्या वेळार आशीर्वाद दिवंक. give you the gift of children and blessings for your whole family. देवाक जाय तुमचेर आशीर्वाद घालून तुमकां भुरगीं बाळां दिवंक. The Lord is healing someone who has got migraine headache. देव एका मनशाक पेकयता ज्या मनशाक एक तकलेची दूख आसली. The heaven is opened in front of you right now. ह्या वेळार सोड तुमच्या मुखार उक्तो Your जाल्लो whole आसा. family is going to be anointed right now. तुमचो आख्खो कुटुंब देवाच्या Let आशीर्वादान us sing together भोगतलो. once again, asking for mercy and forgiveness right now. ह्या वेळार आमी पोत्तून गायन करून देवाचें बोगसणें, The Lord देवाची is काकूट offering the मागुया. blessings from above. देव तुमचेर वयरतान आशीर्वाद घालता. From heaven, the Holy Spirit is being falling on all of you right now. ह्या वेळार स्वर्गांतल्यान पवित्र आत्मा देवान येता जोण एकल्याचेर. He is sprinkling the precious blood upon you right now. वयरतान देव तुमचेर आपले
अमोलीक रगत शिवरायता. He is giving the gift of repentance now. तुमकां जोण एकल्याक Gift of बोगसण्याचे tears काडीज with दिता. repentance now. तुमच्या बोगसण्याचे दुःखां ह्या वेळार व्हांवतात. Those who want to cry, let them cry louder. कोणाक रडूंक जाय मोठ्यान देवा फुडें रडात. He is consoling you right now. देव तुमकां ह्या वेळार He बोगसणे is दिता. blessing every child of उजवाड दिता. God. Abba Father, Abba Father, thank you Jesus, thank you Father. Don Jesus, thank you Lord. दिनवा सुमिया Praise you Lord. आर्गा सुमिया Thank you Father. दिनवास बापा Abba. Abba Baba. Thank you Father. दिनवास बापा Thank you Lord. Let's look at the blessed sacrament right now. ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंताचेर आमी नदर दवरुया. Thank you Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Marca Gesù. Praise you Jesus. Muima Gesù. Thank you Father. Bakani Gesù. Thank you Holy Spirit. Abba Father. Abba Father. Abba Father. Abba Father. We praise you. We praise you. We worship you. We worship you. We glorify you. Glorify you. Hallelujah. 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 Let us read Gospel of Mark chapter 10 verse 46 onwards. Marcaच्या वांचलान 10व्या वेस्वरान 40 आनी 26 वोड हांव आमी वाचतले हांव. Let us read. They came to Jericho. आनी वाचुया ती जेरिकोच्या शारांत आयली. Mark 10:46. मार्काच्या 10:46 to 52. Read it. 40 आनी 6 वोड ती 50 आनी 2 पासून वाच. ते जेरिकेक पावले. या Continue reading. ते जेरुसल्याक पावले आणि जेसू आपल्या इश्टांक घेवन आणि लोकांच्या वोट जम्या बरोबर जेरिक्यांक तावन भायर सरतालो तेन्ना बार्तुमे मुनगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो प्रोस्तेचे देगेर बिकेक बसून आसलो. नाजारेतकार जेसू तेवशिल्यान वेता म्हूण आयकतोच
तो ओशी बोब मारूं लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकलूत कोर. सोबा जाणांनी म्हाका बोबाट केली आनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता मोजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून तो जेजू शोशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केलें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर ये शिकोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, my dear brothers and sisters, as we are starting these 3 days of retreat, प्रितीच्या भावना आणि भयणीनो, जसो आमी आमच्या ह्या 3 दिसांचो रेतीर सुरू करता, we heard this word of God. हे देवाचें उतर ह्याच घडयेक आमी आयकलां. There was a man called Bartimaeus. बार्तिमेउस म्हणलो एक मनीस आसलो He was sitting by the roadside आनी रस्त्याचे कुशीन तो बसून आसलो and he was begging. आनी भीक तो मागतालो. He is a blind man. आनी तो कुड्डो जावन आसलो. Is he blind before birth? I mean, from the birth, or after being born, and later he was able to see, and later he lost eyesight? आनी आमकां खबर ना तो जल्मान थावन कुड्डो वो जल्मोन तो बरो आसलो, पूण मागीर ताचे उपरांत थोडे वर्सां उपरांत ताची घोडे इश्ट गेली जायत ती आमकां खबर ना. Was he born blind घोडे तो जल्मांतूच कुड्डो जावन आसलो or became blind later? ओ मागीर तो कुड्डो जालो. This is one thing that we see first. आनी हें पयलें आमी हांगा पळयतलें. If you read the last word, that is Gospel of Mark chapter 10 verse 51, आनी निमाणी वोड 50 आनी 1 वोड आमी वाचीत जाल्यार we read like this. आमी अशें वाचता. Then Jesus said to him, तेन्ना जेजून म्हणलें, what do you want me to do for you? हांवें तुका कितें केल्लें जाय? The blind man said to him, कुंड्यान ताका असो जबाब दिलो, my teacher, राबोनी म्हणजे गुरुजी, let me see again. आनी म्हाका नव्यान नदर ए शिकोर. My teacher, म्हज्या गुरुजी, let me see again. आनी म्हाका नदर ए शिकोर. Let me see again. परत म्हाका नदर येवं दी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My teacher, let me see again. म्हज्या गुरुजी म्हाका नव्यान नदर ए शिकोर. Praise the Lord. Praise the Lord. So, my dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावना आनी भयणीनो, what does it mean? हाचो अर्थ कितें? He was able to see once upon a time, आनी एका तेंपार ताका दिश्टी पडटालें and he lost his eyesight somewhere in his lifetime. आनी ताच्या जिवितान मोदेका खंय तरी तो आपली दिश्ट सांडून He पडलो was able to see his father, आनी आपल्या बापायक तो पडोवंक शकतालो his pain, आनी ताचें दूख तो पडोवंक शकतालो mother, आनी आवयचेर नदर मारूंक her शकतालो pain, आनी तिची दूख her ताणें पडयली struggles. आनी तिचे कश्ट he ताणें was पडयले able to see his brothers, आनी आपल्या भावांक तो पडोवंक he was शकतालो, able to see his sisters, आपल्या भयणांक तो पडोवंक he शकतालो was able to see his neighbors, आनी शेजाऱ्यांचेर तो नदर मारूंक he शकतालो was able to look at others and smile, आनी दुसऱ्यांक पडोवन आसो ताच्यांनी जातालें he was able to see the problems of others, आनी दुसऱ्यांचे कश्ट आनी प्रश्न ताका समजताले he was able to see this beautiful world, आनी हो सोबीत सुंदर संसार ताका पडोवंक he मेवतालो, was able to see everything. हे सगलें ताका पडोवंक जातालें. But somewhere in his life he lost this eyesight. आनी खंय तरी ताच्या जिवितान मोदेकाक तो आपली नदर सांडून पडलो Somewhere he lost this eyesight. आनी खंय तरी तो आपली नदर तो सांडलो. My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो, this may be the same experience of each and every one of us. आनी हीच घोडे परिस्थिती आमची जावंक We पड may also have the same problem. आनी आमकांय होच प्रश्न आसा जायत. Some time back,
आनी थोडे आदीं पयलें we were different. आमी दुसरीं आसल्यो We were able to see our father, mother, brother, sister. आनी आमच्यांनी पळोवंक जातालें आमच्या बापायक, आमच्या आवयक, आमच्या भावाक, भयणीक We were able to understand them, आनी तांकां समजूंक आमच्यांनी जातालें understand their pain, आनी तांचें दुख समजूंक आमच्यांनी understand their जातालें loneliness, आनी तांचें एकसूरपण आमच्यांनी समजूंक understand their जातालें rejection. आनी ताका नाकारल्यान ती आमकां पळोवंक The दिश्टी moment they पडटालें open their hearts, we understand them. आनी ज्या घोड्याक तांणी आपलें काडीज उक्तें केलें आमी तांकां समजून घेतलें We easily understood their need. आनी सोंपेपणी तांची गरज कितें ती आमी समजली And we were able to see our neighbors and their problems. आनी आमच्या शेजाऱ्यांचे प्रश्न आनी शेजारी कोण ती आमी We समजतालीं were able to see the poor people and help them. आनी गरीब मनशां कोण ती आमी पळयतालीं आनी तांकां आदार दितालीं We were compassionate to our own family members because we see them. आनी आमच्या घरच्या मनशांक आमी तांचे सगळें काकलूतसार जातालीं कित्याक ती आमकां दिश्टी पडटालीं देखून But somewhere we lost the eyesight. पूण खंय तरी आमची दिश्ट आमी सांडून पडल्या We don't see anyone anymore now. आनी कोणाकूच आमी पळोवंक शकना We don't see anyone anymore now. आनी कोणाकूच आमी आमच्यांनी पळोवंक आमकां शकना We only see ourselves. फकत आमकांच आमी पळयता And everything else is dark for us. आनी सगलो दुसरी सगली आमकां काडूक We जाला don't understand our father and mother. आमच्या आवयक बापूयक आमी समजून घेना We don't understand our mother and children and our husband or wife and brothers and sisters. आनी आमच्या घोवाक आमच्या बायलेक गोडे भुरग्यांक भावाक आनी भयणीक आमी समजून घेना We don't worry about them. आनी तांचें चिंतना We आमकां don't पडलेलें think of ना them. आनी आमी तांचें चिंतना करिना If they are alone, if they are going through rejection, we don't care for them. आनी जरी तर ती एकसुरी आसात आनी नाकारणी भोगतात जाल्यार तांचें आमकां पडलेलेंच ना We have lost the eyesight. आनी आमची दिश्ट आमी सांडून We don't पडल्या even see God. आनी आमी देवाक पासून पडना We have lost the eyesight. आनी आमची दिश्ट आमी सांडल्या When we look around, we see only darkness. आनी जेन्ना आमी सोरभोंवतणी नदर मारता फकत खाडोक In आमकां this दिश्टी पडटा darkness, you don't see the light. आनी ह्या काडोकांत उजवाड कितें तो दिश्टी पडना Therefore, let us speak to Jesus. त्या पासत जेजू लागीं ह्या वेळार उलोवया Jesus, जेजू I want to see again. म्हाका अनेक पावटी पळोवंक जाय I want to see this beautiful world again. अनेक सोबीत सुंदर हो संसार अनेक पावटी I म्हाका पळोवंक want to दी see my father again. आनी म्हज्या बापायक अनेक पावटी म्हाका I पळोवंक जाय want to see my mother, my brother, my sister, my husband, my wife again. म्हज्या आवयक म्हज्या बापायक म्हज्या बायलेक घोवाक भावाक भयणीक सगल्यांक म्हाका पळोवंक I जाय want to understand their pain. आनी तांचें दुख समजून And म्हाका I घेवंक want to जाय show my compassion for them. आनी म्हजी काकलूत हांव तांकां I दाखोवंक want to सोदतां see their tears and wipe away their tears. आनी तांची दुखां पळोवन म्हाका जाय तांची दुखां I पुसून want to काडूंक see their smile. आनी तांचो हांसो म्हाका पळोवंक जाय I want to console them. म्हाका जाय तांकां बुजवण दिवंक Open my eyes, Lord. आनी म्हजे दोळे उगड सोम्या I want to see them. म्हाका जाय तांकां पळोवंक My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनांनी भयणी everybody ask the Lord to open your heart. आनी ह्या वेळार सगलीं मागुया आमचें काळीज उक्तें करूंक सोम्या लागीं Everyone tell Jesus, Jesus, I want to see again. आनी सांगुया जेजू म्हाका अनेक पावटी नदर दी This is what the prodigal son, the Bartimaeus asked. आनी हेंच बार्तिमेवासान मागलें I want to see again. म्हाका नव्यान नदर येशी कर Is there anybody among you आनी तुमचे मदें काय कोणूय आसा who काय are going through this blindness? आनी असलें कुड्डेपण भोगतात काय When was the last time you consoled your family members? आनी केन्ना निमाणे पावटी तुवें तुज्या घरच्यांक बुजवण दिली काय When was the last time you sat next to your husband or wife and say, how are you? आनी केन्ना गोडे काय तो वेळ निमाणो तूं तुज्या घोवा ओ बायले बोगलेक बसलो आनी विचारलें कसो तूं आसाय कशी When तूं was the आसाय last time you asked your father, mother, are you okay? Is there anything that you need? आनी केन्ना काय तें निमाणें तुवें तांचे लागीं विचारलें तुज्या आवय बापाय लागीं तुका कितेंय जाय When was the last time you called those friends and family members who must be going through COVID-19 or any other sicknesses? ओ केन्ना गोडे तो निमाणी गोडयो तुवें तुज्या इश्टांक ओ सोयऱ्या दायऱ्यांक फोन केल्लो जांकां कोविडाची पिडा जाल्ली आसा You were not like this.
आनी तूं असो आसूंक नाय You were so concerned about others. आनी तुका पयलें दुसऱ्याचें पडलेलें आसलें You used to express your love for your family members and neighbors, everyone. आनी तुज्या घरच्या मनशांक आनी शेजाऱ्यांक तुजो मोग तूं दाखयता You were आसलोय so helpful. आनी दुसऱ्यांक तूं आदार दितालोय You were so compassionate. आनी दुसऱ्या सोबें काकलूत You दाखयतालोय never rejected anyone. आनी कोणाकूच तुवें You नाकारूंक never ना hurt anyone. कोणाकूच तुवें दुखोवंक ना You always concerned about others. आनी दुसऱ्याचें सदांच तुका पडलेलें आसलें But now what happened to you? पूण आतां कितें जालें काय तुका Why are you so lonely? कित्याक तूं आतां एकसुरपण Why भोगताय are you thinking only about yourself? आनी कित्याक तूं तुजेच विशीं चिंताय Why are you always introvert, only thinking about yourself? आनी कित्याक तूं सदांच तुजेच भितर घुस्पल्लो आसाय तुजेच विशीं चिंतूंक Now you search only your pleasure, your happiness, your world. आनी आतां तुका फकत तुजी गिरेस्काय तुजो संवसार आनी तुजें सूख संतोशाचें पडलेलें आसा For you, there is nobody else in this world. आनी तुका अशें दिसता तूं एकटोच आसाय आनी कोणूच तुका ना You have become blinded. आनी तूं कुड्डो जालाय Therefore, you need to pray today. आनी त्या पासत आयज तुवें मागणें करूंक जाय Jesus, जेजू I want to see again. म्हाका आनेक फावटी नदर दी I want to see again. हांवें नव्यान नदर आनी पडोवचें I कर want to see everything again. आनी सगलें आनेक फावटी म्हाका पडोवंक जाय सोम्या Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनांनी भयणीनो sometime back you used to pray a lot. आनी जायते फावटी आदीं तूं जायतो मागणें करतालो You used to read Bible, आनी सदांच पवित्र पुस्तक वाचतालो underline the Bible passages. आनी पवित्र पुस्तकान आसा ती सगलीं You उतरां used मार्कात to kneel करतालो down and lift up your hands and pray. दिमी घालून हात वयर काडून मागणें करतालो You used to recite the Holy Rosary and Divine Mercy. आनी काकलुतीचो तेर्स आनी पवित्र तेर्साचें कोंत तुज्या हातान You आसलें used to go for daily Mass. आनी दिसाचे दिसपटी तूं मिसाक वेतालो You were talking to others about Jesus. दुसऱ्या विशीं जेजूचे खबर तूं सांगतालोय Now, how come you became so lazy? आनी आतां हे भाशेन आळशीतलो कित्याक तूं You जालोय have no time for God. आनी देवा पासत तुका वेळ ना Now, time to remember Jesus. आनी जेजूचो उगडास करूंक तुका वेळ No ना time to read Bible. आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक तुका वेळ ना No time to go to church. आनी इगोचेक वचोंक तुका वेळ ना And now you are in a comfort zone. आनी आतां तूं बरो सुसेगाद आसा Now no more visions of the Holy Spirit. आनी पवित्र आत्मेची दर्शनां आनीक पडनाय No more gift of tongue. आनी जिबेचें देणें म्हणटा तें कोबार No more जालें the thirst for Jesus. आनी जेजूची थान आशा तुका आनीक ना You are able to see Jesus. आनी पयलो तुका जेजू जाय आसलो पडोवंक Now your spiritual life is blinded. आनी तुजें आत्मीक जिवितान सारकें कुड्डेपण भितर There सरला is darkness over your spiritual life. आनी आत्मीक जिवितान सगळोच खाडोक भितर सरला Therefore today you are going to ask Jesus, त्या पासत आयज तूं जेजू लागीं मागतलोय Jesus, जेजू I want to see you again. म्हाका तुका नव्यान पडोवंक जाय I want to see you again. म्हाका तुका नव्यान अनेक फावटी पडोवंक जाय Help me, Lord. आदार म्हाका दी Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड So during these 3 days of retreat, our focus is about this. आनी आमच्या ह्या 3 दिसांचो रेतिराचो आमचो हेतू हो जातलो I want to see again म्हाका everything. अनेक फावटी संपूर्ण तरेन पडोवंक जाय And I want to see Jesus again. आनी अनेक फावटी जेजूक म्हाका पडोवंक I जाय want to see him face to face. आनी म्हाका रूप जेजूक अनेक फावटी पडोवंक जाय Jesus will help you, my dear brothers and sisters. आनी प्रितीच्यानो जेजू तुमकां आदार दितलो Let us one by one, in order to see again, what shall we do? आनी जेजूक अनेक फावटी पडोवंक कितें आमी करूंक जाय In order to see again, what shall we do? कितें आमी करचें जरी तर आमी जेजूक रूप पडयतले Let us read the word of God. आनी देवाचें उतर आमी वाचुया Gospel of Mark, chapter 10, verse 46. आनी 10व्या आवेस्वरान 40 आनी मार्काच्या वांचनान 40 आनी 6व्या They आवेस्वरान came to Jericho as he and his disciples and a large crowd were leaving Jericho. Bartimaeus, son of Timaeus, a blind beggar, was sitting by the roadside. आनी ते जेरिकेक पावले आनी जेजू आपल्या शिसांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जम्या बरोबर जेरिकेक तावन भायर सरतालो तेन्ना बार्तिमेयो मुणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिखेक बसून आसलो He is a beggar.
तो भिकारी जावन आसलो He is sitting comfortably in his comfortable seat. सुसेगाद रस्त्याचे सायडीन जाग्यार तो आपल्या जाग्यार बसून आसलो He is so comfortably there. आणि सुसेगाद तो थंय बसून आसा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. He is sitting comfortably there. आणि थंयच कसलेच कश्ट अडचणी नासतना तो बसला. Because a beggar always search for the best place to sit. कित्याक एक भिकारी फकत सदांच सोदता एक बोरी सुवात आडकोड्यो नासली सुवात बसूंक. He never sits on the roadside of a motorway, आणि मोटरवेच्या रोड सायडीन तो बसचो ना. expressway. एक्सप्रेस वे आसा थंय He बसचो will ना. not sit on the side आणि त्या सायडीन तो बसचो ना. because he knows no use. कित्याक तो जाणा कसलोच फायदो ना. No bus or no vehicle is going to stop there and give him some money. आणि थंय खंयची बस जावं खंयचें मोटर थांबोवन ताका पयशे दितले म्हूण ताका विश्वास ना. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. He knows where to sit. आणि तो जाणा खंय बसोंक जाय. Normally he sits in front of the churches, temples and other places. आणि देव मंदिरांत इगोजेच्या मुखार जावं टेंपलांच्या मुखार तो थंय बसतलो. Because he knows those who go inside the church and after the prayer when they come out they will surely give some money. कित्याक तो जाणा जी कोण इगोर्जेन मागणें करूंक भितर वेतात मागणें करून भायर आयल्या उपरांत कितेंय तरी पयशे ताका घालतले. Even if they are sitting in front of a church they will make sure to sit next to the gate. आणि इगोर्जेच्या मुखार पासून बसले जाल्यार गेटीच्या पावंड्याच्या सायडीन ते बसून रावतले. Because that is where you get the money first. कित्याक थंय मनीस पयलो देंवता पावंडे निमाणे देंवल्या उपरांत आनी पयलो मनीस पयले पयशे घालता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. So this beggar was sitting by the roadside. आनी हो कुड्डो थंय रस्त्याचे सायडीन बसून आसलो. It is in the Jericho city. आनी जेरिकोच्या गांवांत Just at the entrance of Jericho, as they were leaving Jericho, आनी जेरिकोचो गांव सुरू जाता थंयच तो बसून आसलो. and he was sitting by the roadside. आनी रस्त्याचे सायडीन तो बसून आसलो. And then continue reading verse 47. 40 आनी 7वी बोर्ड वाचतले हांव. When he heard that it was Jesus of Nazareth, आनी जेन्ना जेजू नाझारेतकार म्हूण ताणें आयकलें suddenly he heard some sound. आनी अकस्मात ताणें व्हडलो आवाज बोवाळ He आयकली. knew somebody is passing by. आनी ताका कळलें कोणी तरी ते वाटेन व्हडलो मनीस पासार जाता. Someone very important. आनी कोणी तरी व्हडलो मनीस गरजेचो मनीस पासार जाता. Somebody is passing in front of him. आनी ताचे फुडल्यान व्हडलो मनीस कोण पासार जाता. He can't see, ताका पळोवंक जायना but he can hear. पूण ताच्यांनी आयकूंक जाता. He heard what the people are talking. आनी ताणें आयकलें लोक कितें उलयता तो. Then he came to know it was Jesus of Nazareth आनी लोकांच्या उलोवण्या प्रमाणे ताका कळलें तो जेजू नाझारेतकार who is म्हूण. passing by. आनी थंयच्यान तो Who is in पासार front जाता of him. आनी ताचे फुडल्यान तो पासार जाता. Then what did he say? तर ताणें कितें म्हटलें. We read, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. जेजू तेवशिल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. This is very important. हें गरजेचें जावन आसा. He came to know Jesus is there next to him. आनी ताका कळलें जेजू ताचे सायडीनूच आसा. He came to know Jesus, the Master, the Lord, the Lord of the universe, the Creator of this universe is there standing in front of him. आनी ताका कळलें ताचे मुखार ताचे फुडल्यान जेजू सोमी दोनी संवसाराचो राजा आनी संवसाराचो रचनार ताचे मुखार आसा. Every miracle, for every miracle, the first step that you should have is this. आनी सगल्या मिलाग्रींक पयलो पावंडो आसूंक जाय तो जावन आसा हो. For every healing, the first thing that you need to have is this. दर एक पेकोवणेक पयलो पावंडो आसूंक जाय म्हणटा तो हो. What is that? कितें तो. Believe the Almighty God is standing in front of you. आनी सोतमान सोमीदेव तुजे मुखार उबो आसा. Believe the Lord of this universe is standing in front of you. ह्या संवसाराचो दोनी तुजे मुखार उबो आसा हें तुवें सोत मानूंक You may जाय. not be able to see him. घोडे तुका तो पळोवंक मेळना. With your naked eye, you may not be able to see him. तुज्या दोळ्यांनी रूप तुका पळोवंक तो दिश्टी पडना. But don't worry. पूण भिये नाका. In your faith, in your inner eye,
believe that he is there standing in front of आणि you. तुझ्या भावार्था वरवीं तुझ्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी तुवें स्वत मानूंक जाय तो तुजे मुखार आसा म्हूण. The healer is there standing in front of you. आणि पेकोवणी दिवचो देव तुजे मुखार उबो आसा. The deliverer is there standing in front of आणि you. सुटका दिवचो देव तुजे मुखार उबो The आसा. miracle worker is there standing in front of you. मिलाग्री करचो देव तुजे मुखार उबो आसा. My dear brothers and sisters, प्रीतीच्या भावनो आनी भयणीनो, now there are so many people who are attending retreat, this live streaming from India, from different parts of the world, from UK, from Australia, from America, from Canada, from many parts of the world. People are watching, joining in this Konkani retreat. तर प्रीतीच्यानो जायतो लोक ह्या कोंकणी रेतीराक लाईव्ह स्ट्रीमिंगार पळयता, जावं इंडियेचो, जावं ऑस्ट्रेलियाचो, जावं अमेरिकाचो, तरे तरे संवसाराच्या कोणशांनी. Now you know that this blessed sacrament is exposed in Ramsgate. आणि तुम्ही जाणात रामस्केट युकेन हो पवित्र साक्रामेंत हांगा आमकां दिश्टी पडटा. This preaching and music ministry, everything is taking place in Ramsgate. आणि हे सगळे युकेच्या डिवायनान रामस्गेट म्हणटा त्या गांवांत हे म्युझिक मिनिस्ट्री आणि हे प्रवचन हे थंय जाता In UK. युकेच्या देशांत. But you are in Goa. पूण तूं गोंया आसाय. So you think, you feel you are so far from the blessed sacrament. कोडे तुका दिसता पवित्र ह्या साक्रामेंतांतून तूं पयस आसाय. But remember one thing, पूण एक वस्त उगडासतो, the truth is this. सत्य जावन आसा. Even though you are not able to see, आणि तुका गोडे तो सारको पळोवंक मेळना, but believe one thing, पूण एक सत मान, Jesus is there standing next to you in your home. आणि तुझ्या घरान जेजू तुजे मुखारूच उबो आसा. Jesus is there standing next to you in your room. आणि तुझ्या रुमान तुजे मुखारूच तो उबो आसा. He is there next to you, standing, holding you. आणि तो तुजे सायडीन उबो आसा, तुका धरून आसा. Believe that. हे सत मानूंक जाय. This is what Bartimaeus believed. आणि हेच बार्तिमेउसान सत He मानले. knew Jesus is there in front of him. आणि ताका कळलें जेजू ताचे मुखार उबो He आसा. could not see. आणि ताच्यानी पळोवंक जालें He ना. believed. पूण ताणें सत मानलें. My dear brothers and sisters, this belief is the first point. प्रितीच्यानो यो भावार्थ हे सत मानप जावन आसा पयलो पावंडो. Right now, many people start trying to believe this. आणि ह्याच गोडेक जायतीं जाणां सत मानूंक विश्वासूंक सोदतात. And the Lord is opening the ears of a person right now. आणि ह्याच गोडये कोणाचे तरी कान देव उक्ते करता. Someone who has got problem with your ears, the Lord is opening your ears now. आयकोंक जायनासलें कानांनी देव ह्या वेळार हात लावन कानाक शक्ती दिता आयकोंक. And somebody who has got an allergy on your jaw here, the Lord is healing you right now. आणि तुझ्या तोंडांतल्यान तोंडान उलयता तेन्ना हांगा सोकलाक तुझ्या जोआन तुका जायनासलें एलर्जी जाली. And someone who is suffering from COVID-19 and you are watching this, the Lord is healing you right now. कोविडाची पिडा कोणाकूय तरी जाल्ली आसा, तूं हो रेतीर पडयताय, देव तुका पेकोवणी दिता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. We read Hebrew chapter 11 verse 6. आणि हिब्रूवांचे चिठीन 11व्या वर्सावरून 6वी बोर्ड आमी वाचता. Letter to Hebrews chapter 11 verse 6. आणि हिब्रूवांच्या चिठीन 11व्या वर्सावरून 6वी बोर्ड आमी वाचता. And without faith it is impossible to please God. आणि भावार्था विशीं देवाक मानून घेवंक खुशाल करूंक कोणाच्यान जायना. Without faith it is impossible to please God. आणि भावार्था विशीं भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. For whoever would approach him must believe that he exists. कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. No, whenever you come to the presence of God, this is what you need to believe. आणि देवाच्या हाजीरपणान जेन्ना तुमी येतात हे तुमी स्वत मानूंक जाय. You must believe तुमी स्वत मानूंकूच जाय that he exists. की कित्याक देव तो आसा म्हूण. He exists. देव आसा म्हूण. Where? खंय? Not somewhere else. आनी खंयच न्हय. Not in another planet. आनी एक दुसऱ्या प्लॅनेटाचेर न्हय. Not in UK or America or some other places. आनी युके आनी अमेरिका आनी दुसऱ्या सुवातेंचेर म्हूण. He exists in you and next to you and above you, around you. आनी तो आसा तुजे बोगलेक, तुजे भितर, तुजे वयर, तुजे सायडीन, तुजे सोरभोंवतणी. He exists wherever you are. आनी जंय खंय तूं आसाय तो आसा. You are in front of him. तूं ताचे मुखार आसाय. Believe this. हे तुवें स्वत मानूंक You are जाय. standing next to him. तूं ताचे सायडीनूच उबो आसाय. He exists. तो आसा. Believe. स्वत मान. You must believe. आनी तुवें स्वत मानूंकूच He जाय. exists. तो आसा म्हूण. And he rewards those who seek him. आनी तो इनाम दिता जी कोण ताका सोदतात. He rewards those who seek him. ताका सोदतेल्यांक तो इनाम फावो करता. If you are seeking him, आनी जरी तर तूं ताका सोदताय, sure
there is reward for you. खरेपणी तुका इनाम आसाच Reward is assured. आणि इनाम आसाच. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. My dear brothers and sisters, माझ्या प्रीतीच्या भावना do आणि you भगिनीनो. believe Jesus exists next to you and he is so close to you? आणि तू स्वत मानताय जेजू तुझे मुखार आसा आणि तुझ्या सायडीनूच आसा म्हूण. Do you really believe? तू खरेंच स्वत मानताय. Do you really believe तू खरेंच स्वत that मानताय he exists? तो आसा म्हूण. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Praise you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. 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 हालेलुया. So he exists next to you. आणि तो तुझे सायडीनूच आसा. Therefore believe. ते पासत स्वत मानूंक जाय. You know, when you are in the water, आणि जेन्ना तुम्ही उदकान आसात, when you are swimming in the water, जेन्ना तुम्ही उदकान पेंवतात you are surrounded by the water. आणि सोरभोंवतणी तुझ्या उदक आसा If you swim for kilometers, आणि किलोमीटर जाय ते तूं पेंवलो जाल्यार you are surrounded by water. आणि त्या घोड्याक तुका सोरभोंवतणी उदकूच मेवता. Where a fish swims, जंय एक नुस्तें पेंवता there is water. थंय उदक आसा. Wherever the fish goes, there is water. आणि खंय तें नुस्तें आसूं थंय उदक आसा. Fish doesn't go through road. आणि रस्त्यांचेर नुस्तें वचना. The fish is always in the water. नुस्तें सगल्या वेळार फकत उदकान पेंवता. The same way, just like the water surrounds the fish, God's presence is surrounding you. आणि जे भाशेन उदक सगल्या वेळार नुस्त्याचे सोरभोंवतणी आसा, तुजे सोरभोंवतणी सदांकाल देव आसा. Just like the water surrounds the fish, the presence of God is surrounding you. आणि जशे भाशेन उदक सोरभोंवतणी नुस्त्याच्या आसता तेच भाशेन तुज्या आणि म्हज्या सोरभोंवतणी सदांकाल देव आसा. Wherever a bird flies, आणि जंय खंय एक सुकणें आसता the bird flies, आणि एक सुकणें उडटा, there is air. थंय वारो आसा. Wherever a bird flies, there is air. सुकणें उडटा तें आमकां दिश्टी पडटा, तें वाऱ्यार उडटा म्हूण आमी जाणाव. The air is surrounding the bird. आणि त्या सुकण्याच्या सोरभोंवतणी वारो The आसा. same way God is surrounding you. आणि त्याच भाशेन देव तुजे सोरभोंवतणी His आसा. presence is there next to you. ताचें आजीरपण तुजे सोरभोंवतणी आसा. We read like this. आमी अशें वाचताव. Psalm chapter 139 verse 7 onwards. आणि कीर्तन 139 7वी वड. 139 verse 7 onwards. स्तोत्र 139. This is a very important word of God. 139 स्तोत्र अवेस्वर We वड read 7. like this. आमी अशें वाचताव. Where can I go from your spirit? तुझ्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण फय सरून वचूं? Or where can I flee from your presence? तुझ्या मुखावेलो खंय म्हूण पडून लिपूं? If I ascend to heaven, you are there. स्वर्गात चडून गेल्यार तूं आसा थंय. If I make my bed in Sheol, you are there. नरकान पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. If I take the wings of the morning and settle at the farthest limits of the sea, पाकोटे लावून उडेंती वाटेन उडून वचून जाल्यार दर्या उतरून अस्तंते वाटेन बिराक सोडून काडल्यार even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me fast. थंयसरूय तुजो हात म्हजे देंवता, तुजो उजवो हात म्हाका गोट धरतात. If I say, surely the darkness shall cover me and the light around me become night. काडोक म्हाका लिपून दवरून आनी म्हजे भोंवतणी उजवाड रातचो अंधार जावन. Even the darkness is not dark to you. The night is as bright as the day, for darkness is as light to you. अशें म्हणून जाल्यार तो काडोक तुका काडोक न्हय, कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार रात दीस वरी पडसोलता. अंधार आनी उजवाड तुका एकूच. Praise the Lord. Praise the Lord. So God's presence is there next to you. तो देवाचें आजीरपण तुजे सायडीनूच आसा. Therefore, this is the first step for healing.
त्या पासत हो पयलो पावंडो जावन आसा Feel the पेकोणीचो. presence of God next to you. आमकां जाय आमचे सायडीन देवाचें हाजीरपण. Believe God is there standing next to you. आनी सोतमान देव तुजे Know सायडीनूच उबो that He is आसा. there standing in front of you. आनी कोणूच ना फकत तोच तुजे सायडीन उबो आसा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Let us read Gospel of Mark chapter 10 verse 47. अनेक पावटी मार्काच्या वांचनांत 10व्या स्वरांत 40 आनी 7वी ओळ आमी When वाचतले. he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. You read. दाविदाच्या पुता मोजी काकलूत कोर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began shout out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. जेजू नाझारेतकार जेजू तेवशाल्यान वेता म्हूण आयकुतोच तो शिबो मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकलूत कोर. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. He shouted at the top of his voice. आनी व्हडल्यान ताणें बोवाळ मारली. So the second step for healing is this. आनी दुसरो पावंडो The पेकोवणीचो. second step for healing. दुसरो पावंडो पेकोवणीचो. When you know Jesus is there standing in front of you. जेन्ना तू जाणाय जेजू तुजे मुखार If उबो आसा. you really and truly believe He's there standing in front of you. खरेपणी तू स्वत मानताय तो तुजे मुखार आसा If म्हूण. you're sure that He's standing next to you. तू खरेपणी जाणाय काळजांत तावन तो मुखार आसा म्हूण. Then the next step, the second thing will happen. आनी दुसरी वस्त घडोवन येतली. You will raise your voice and praise Him. आनी तू तुजो थाडो उबारून ताका आर्गां वांकणी दितलो. You cannot just keep quiet. आनी तुज्यानी ओगो रावंक जायना. You will shout and praise Him. आनी तू बोवाळ मारून ताका आर्गां You वांकणी will call दितलो. out His name. आनी ताचें नांव व्हडल्यान उच्चारतलोय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. This is very important, my dear brothers and sisters. आनी हे गरजेचें प्रितीच्या भावनान The moment भयणीनो. you know Jesus is there standing in front of you, जे घडयेक तू जाणाय जेजू तुजे मुखार उबो आसा. you will open your mouth and praise Him. तुझे तोंड उक्तें करून तू ताका आर्गां वांकणी दितलो. Therefore, the second step is praising God. आनी दुसरो पावंडो जावन आसा देवाक आर्गां वांकणी दिवचो. Praise Him at the top of your voice. व्हडल्यान जाता तितल्या ताका आर्गां वांकणी Praise दी. Him from your heart. तुज्या काळजांत तावन ताका आर्गां वांकणी दी. Praise Him with tears. दुखां घडोवन ताका आर्गां वांकणी Praise दी. Him with repentance. आनी काळजाची पातकाची दुख धरून ताका वांकणी You will दी. see the miracles taking place in your life. आनी मिलाग्रियो जातात त्यो तुज्या जिवितांत तू पळयतलोय. You cannot keep quiet. तुज्यानी ओगो रावंक जावचो ना. Just praise Him. आनी फकत आर्गां वांकणी दितलोय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And then we read, many sternly ordered Him to be quiet. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. Many ordered Him to quiet. सोबार जाणांनी ताका ओगी राव रे म्हूण सांगलें. What does it mean? हाचो अर्थ कितें? When you praise God, जेन्ना तूं देवाक आर्गां वांकणी there दिताय will be blocks. तेन्ना आडकोड्यो आसतल्यो. Many people will try to block you. जायतीं मनशां तुका आडकोड्यो घालूंक चिंतलीं. Many people will block you. जायतीं मनशां आडकोड्यो घालतलीं. Many will tell you, why do you want to make noise? आनी जायतीं म्हणटलीं कित्याक तूं व्हडल्यान You म्हणटाय. just keep quiet. इतलो आवाज कित्याक करूंक जाय ओगी Even राव. if you pray in your mind, God will listen. आनी तुज्या मोतीन पासून मागणें ओगेपणान केलें Why जाल्यार do देव you want to आयकतलो. shout? कित्याक तुवें बोवाळ मारूंकूच Why do जाय. you want to scream? कित्याक तुवें व्हडल्यान बोवाळ मारूंक जाय. People will tell you this. आनी लोक तुका अशें म्हणटलो. But the Lord says, पूण सोमी म्हणटा don't worry. भिये नाका. If you need healing, जरी तो तुका पेकोवणी जाय, if you need blessing, जरी तो तुका बेसावण you जाय should cry out. आनी तुवें रडोंक जाय. Many will tell you to keep quiet आनी जायतीं जाणां तुका हें तें सांगतलीं ओगो राव म्हूण. because they don't need Jesus. कित्याक तांकां जेजूची गरज ना त्या They वेळार. don't need healing. तांकां त्या वेळार पेकोवणीची गरज ना. They are not in need of blessing. आनी बेसावांची गरज तांकां त्या वेळार ना. But you need. पूण तुका जाय. You need Jesus. तुका जेजू जाय. You need blessing. तुका बेसावण You जाय. need miracle. तुका मिलाग्रियो जाय. Therefore, you should call out His name. तू त्या पासत तुवें ताचें नांव उच्चारूंकूच जाय. Many block will come. आनी जायत्यो अडचण्यो येतल्यो. Many things will say, you just, this all rubbish, so keep quiet, just close it and go. आनी जायतीं जाणां म्हणटलीं हें बेश्टेंच कितेंच कोत्ता ओगीच राव मातशें कितेंच गरज ना. Many will say it is useless. आनी जायतीं जाणां म्हणटलीं कित्याकूच उपकारो But नासलें. don't listen to them. पूण तांचें आयको नाका. You continue calling. आनी उलो मारीत राव. We read verse 48. आनी 40 आनी 8वी ओळ आमी वाचता. Many sternly ordered Him to be quiet. आनी जायत्या जाणांनी सोबार जाणांनी ताका But He बोवाळ. cried out even more loudly, पूण तांणी आनीक व्हडल्यान बोब मारीत तो Son रावलो. of David, have mercy on me. दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हटलें. When many people asked Him to keep quiet, जेन्ना जायत्या जाणांनी ताका हो गो He राव did not keep quiet. तोंड बंद कर म्हणलें ताणें He तोंड बंद cried करूंक more ना. loudly ताणें आनीकूय व्हडल्यान बोवाळ मारूंक at सुरू the केली. top of His voice. व्हडल्यान बोवाळ मारूंक सुरू केली. He took Jesus
Jesus very seriously. आणि जेजूक ताणें सारको सिरियस रितीन घेतलो He did not take others seriously. आणि दुसऱ्यांचें ताणें बेपर्वा He केली took Jesus seriously. पूण जेजूची ताका पर्वा आसली Then healing took place, my dear brothers and sisters. तेन्ना पेकोवणी घडोवन आयली प्रितीच्यानो My dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावनो आनी the भयणीनो first step, पयलो पावंडो feel Jesus is standing next to you. पयलें तुवें बगूंक जाय जेजू तुजे सायडीन आसा Believe that he is there next to you. सोत मानूंक जाय तो तुजे सायडीन आसा Second, दुसरो पावंडो if you believe, you will cry out. आनी जरी तर तूं सोत मानताय तूं व्हडल्यान You रडटलोय will call out. आनी तूं उलो मात्तलोय Third one, तिसरो पावंडो if you start praying, आनी जेन्ना तूं मागणें करूंक there सुरू will be करताय blocks. तेन्ना आडकोड्यो Many आसतल्यो will discourage you. जायतीं जाणां तुका निराशी Many करतली things will discourage you. जायत्यो वस्तू तुका But don't निराशी worry. करतल्यो पूण भिये नाका Don't worry. भिये नाका And then fourth, आनी चवथो पावंडो if you feel there are blocks are there in front of you, जरी तर तुका दिसता तुजे मुखार आडकोड्यो आसात you should praise God more. आनीकूय देवाक आर्गांत व्हडल्यान More दिवंक जाय loudly. आनी व्हडल्यान More बोड मार sincerely. व्हडल्यान With खालतीपणान more commitment. आनी चड खोरायेन उलो मार जेजू This is the fourth step. आनी हो जावन आसा चवथो पावंडो I remember when I was in Tabor Retreat Center, Mumbai. मुंबयच्या शारांत इंदियेक पाद्री ताबोर रेतीर मंदिरान आसलो One day during an adoration, एका आराधनाच्या वेळार it was a Hindi retreat. आनी हिंदी भाशेन हो रेतीर जावन There आसलो were so many people who are attending retreat. आनी जाय तो लोक रेतीर करून आसलो Those who attend the retreat, you know how we do the inner healing adoration. आनी जाणी कोणें मुंबयच्या शारान हो ताबोरान रेतीर केला तुमी जाणात पाद्री भितरल्या गायांचे मागणे करतात The lights were off. आनी सगल्यो लायटी बंद आसल्यो All were, and the blessed sacrament was on the altar. आनी आल्ताराचेर पवित्र साक्रामेंत And there आसलो was light behind the blessed sacrament. आनी साक्रामेंता फाटल्यान लायट आसली And everyone is praying. आनी सगलीं मागणे करूंक लागलीं And I looked at the people and I told them, raise your voice and praise God at the top of your voice. आनी लोकांक चिन्नोदर मारून पाद्रीन सांगलें तुजो ताडो उबारून व्हडल्यान देवाक आर्गां वाकाणी दी They were praising but not from their heart. आनी ती आर्गां वाकाणी दितालीं पूण काडजंताव न्हय Something was blocking them. आनी कितें तरी तांकां आडकोड I हाडटाली looked around. आनी सोरभोंवतणी पाद्री म्हणटा हांवें पडलें Some were very distracted. आनी आपल्याकूय जायत्यो आडकोड्यो आयल्यो Some were praising but not enough. आनी जायतीं जाणां आडकोड्यो आसल्यो जायतीं जाणां मागणे आर्गां दितालीं पूण पावनासलें They were praising for the sake of praising. आनी बेश्टेंच आर्गां दिवंक जाय म्हूण दितालीं Some were just looking at my face. आनी थोडीं जाणां बेश्टींच पाद्रीच्या तोंडाक पडून आसलीं Some are looking around here and there. आनी हेर दुसरी ह्या वाटेन ते वाटेन नदर I मारतालीं felt so disappointed आनी पाद्री जायतो निराशी जालो because nobody is praising properly. कित्याक कोणूच खरे रितीन देवाक आर्गां वाकाणी दिनासलो No one was sincere. आनी कोणूच सारके रितीन आर्गां दिनासलो Then after some time, I was tired and the choir members were tired because we were the only people who are praising God loudly. आनी फकत पाद्री आनी गायन मंडळ व्हडल्यान आर्गां वाकाणी दितालीं सो ती कांसार Then जाली I said to the Lord, Lord, please help us. आनी पाद्री म्हणटा हांवें म्हटलें सोमया आमकां आधार दी These people are not able to praise God loudly. आनी ह्या लोकांच्यान ह्या पोजेच्यान व्हडल्यान तुका आर्गां दिवंक जायना This सोमया praise and worship doesn't come from their heart. आनी ही आर्गां वाकाणी तांच्या काळजांतावन येना सोमया Therefore, please do something तो here. देवाक ताणें मागणें केल्यान सांगलें कितेंय तरी कर हांगा As I धरून. was praying to God, आनी जेन्ना असो देव पाद्री देवाक I मागणें करून saw आसलो one person standing in the front line. आनी एक मुखलेच लायनीक एक मनीस बसून आसलो He had a big lump on his neck, आनी ताचे गोमटेक व्हडलें व्हडलें मोठें गुंड जाल्लें a आसलें huge growth. आनी मासाचो गुंडो कसो व्हडलो मोठो And ताचे he was गोमटेक keeping आसलो his head like this. आनी ताची गोमटी फकत तो असो आंकडी He दवरतालो could never keep his head straight. आनी ताची तोकली गोमटी उबी कशीच धरून आसली Though he was keeping his neck like this, आनी अशी गोमटी आसोनूय ताची he वांकडी was praising God like this. आनी आलोन आनी गायनाचेर तो जायतो I saw वांकडी दितालो him, he was crying loudly. आनी पाद्रीन ताका पडलो व्हडल्यान रडोन तो आर्गां वांकडी दिता The tears were like two rivers from his eyes. आनी दोनी दोळ्यांतल्यान व्हडले घोशघोशीत रक्ता He is lifting his hands up and praying. घोशघोशीत दुखाचे वावते वाड आसले हात वयर काडून तो मागणें करतालो And then I was so happy to see at least one person is praising God sincerely. आनी पाद्री म्हणटा आपूण खुशाल जालो एक मनीस तरी खरेपणी काळजांतावन देवाक आर्गां वांकडी Then दिता after some time I noticed आनी थोडेपणान पाद्री म्हणटा आपणें during पडलें his worship, ह्या आराधनाच्या वेळार this man fell down
down flat. हो मनीस थंयच सोकला जमनीर आपटलो There were religious sisters standing there. आनी थंय धर्मीक सिस्टरी उबी आसल्यो They came running. आनी त्यो धांवून आयल्यो They sprinkled holy water. आनी ते माद्रीनी ताचेर पवित्र उदक Then he मारलें got up. आनी तो उठलो Then he got up. तेन्ना जेन्ना तो उठलो And then he came running to the stage crying. आनी रोडोन धांवोन तो स्टेजीर मुखार आयलो He came in front of me. आनी पाद्रीच्या मुखार तो And उबो I saw रावलो him clearly. आनी मागीर हांवें ताका सारको सरळ And he पळयलो said, Father, look at me. आनी तो म्हणून लागलो फादर म्हाका पळय And I looked at him. आनी पाद्री म्हणटा हांवें ताका पळयलो You know what I saw? तुमी जाणात हांवें The कितें पळयलें big lump which he had on his neck is just disappeared. आनी व्हडलो मोठो मांसाचो गुडो ताचे गोमटेचेर आसलो तो नांच There जालो was no lump at all. आनी पाद्री म्हणटा हांवें पळयलें खंयच मांसाचो गुडो आसूंकूच He ना was keeping his head like this. आनी गोमटी हे वाटेन ते वाटेन तो आलोवंक लागलो A perfect neck. आनी खरेंच सारकी Without गोमटी any उबी block. आनी Without कितेंच any lump. आनी कितेंच आसूंक Not ना even a small scar. आनी देख माक पासून ताचे He गोमटेचेर आसूंक showed ना himself to everyone. आनी तो दुसऱ्यांक सोगल्यांक तो दाखोवंक लागलो All those who saw this, आनी सोगल्यांनी जे कितें ताणें they पळयलें were shocked ताका वो छाप दिसलें because they had seen him with this big lump moving around. कित्याक ताणी ताका थंय रेतीर मंदिरान पळयलो व्हडलो मांसाचो गुडो They घेवन all गोमटेर तो had भोंवता shown their pity for him. आनी सोगल्यांनी ताचेर काकलूत केल्ली त्या वेळार But now they saw the miracles has happened. आनी आतां ताणी पळयलें लोकांनी ही मिलाग्र ताच्या जिवितान घडल्या His lump was disappeared. आनी हो मांसाचो गुडो नांच जालो गोमटे The वेलो moment they came to know this, जेन्ना ताणी हें पळयलें after that what I saw is this. आनी ताचे उपरांत पाद्री म्हणटा हांवें कितें All पळयलें the people, आनी सगलीं they मनशां came running to the blessed, in front of the blessed sacrament. आनी पवित्र साक्रामेंत आल्तारा मुखार ती धांवून येवंक लागलीं Some of them were kneeling down. आनी थोडी दिमी घालून आसली Some of them were prostrating in front of the blessed sacrament. आनी थोडी सगलीं न्हिदूंक लागलीं सगल्या Some of them जमनीचेर were stretching out their hands toward आनी Jesus. जायतीं जाणां आपले हात विस्तारूंक लागलीं Some जेजू were सवेन kneeling down and crying at the top of their voice. दिमी घालून जायतीं जाणां व्हडल्यान रडोन बोवाड मारूंक लागलीं Everybody started praising God at the top of their आनी voice. त्या वेळान सगल्यांनी व्हडल्यान देवाक आर्गा वांकणी They करूंक were सुरू केलें praising God sincerely. आनी खाडजाचे खोलायेन तावन आर्गा वांकणी दिवंक I लागलीं didn't tell them to praise, they just praised. आनी पाद्री म्हणटा हांवें कांयच सांगोंक ना आर्गा वांकणी दी म्हूण ताणीच सुरू केलें After some time I said, come down, come down. आनी मागीर पाद्री तांकां थांबोवन ओगी रावंक लागलो But they were not listening. पूण ती पाद्रीची आयकोना They were जाली busy praising God. ती फकत देवाक आर्गा वांकणी दीत आसली Just 2 minutes ago, आनी 2 मिनटां आदी none of them were opening their mouth. कोणूच आपलें तोंड उगडी नासलो Now after this miracle, आनी ईमेल आग्रस जाल्या उपरांत none of them are closing their mouth. आनी कोणूच ताचें आपलें तोंड बंद करिना Even when I tell them to keep quiet, आनी पाद्रीन सांगल्या उपरांत ओगी रावात they are म्हूण not keeping quiet. ती कशींच ओगी रावंक तयार They नासली were just praising God. ती फकत देवाक आर्गा वांकणी दीत आसली What made them to change? आनी कितें बदलनी तांच्या जिवितान Now हाडली they know Jesus is here. आनी आतां तांकां कळ्ळें खरेंच He साक्रामेंतान तो has जेजू म्हूण healed this man. आनी ताणें ह्या मनशाक बरो केला Now he is going to heal me. आनी तांकां कळ्ळें की आतां तो आमकांय पेकोवणी This दितलो belief made them to worship God sincerely. आनी ही भावार्थ हे सोतमान तांकां देवाक आराधन करूंक लागले व्हडल्यान My ताणें dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो right now, ह्याच घडयेक in this adoration, in this retreat, आनी ह्या रेतीरान if anybody is sitting there as if you are not interested, आनी कोणी तरी बसून आसा तुका कितेंच पडलेलें ना कशें म्हूण if there is anyone who is praising God not coming from the heart, आनी जो कोण आसा देवाक आर्गा वांकणी दिता पूण काडसान तावन some येना people may not be even opening their mouth. आनी गोळे जायतीं जाण आपलें तोंड पासून उक्तें करिनात आसतलें That is because you don't see Jesus standing next to you. कित्याक तूं त्या वेळार अशें घडटा कित्याक तूं ताका तुज्या सायडीन If उबो आसा Jesus म्हूण is there पळयना standing next to you, जरी तो जेजू तुजे सायडीन आसा you उबो will never keep quiet. तूं केन्नाच वगो रावचो ना You will shout at the top of your voice, आनी व्हडल्यान तूं देवाक बोवाड calling मारतलोय the name of Jesus. जेजूचें नांव उच्चारून बोवाड मारतलोय Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Some time back when Mother Teresa was canonized, for the canonization service, I was there in Rome. आनी मादर टेरेसाक कॅननायझेशन कोत्ता आसतना हे 7 पोंड मेवता आसतना पाद्री म्हणटा आपूण रोमांच्या शारान आसलो I was celebrating Holy Mass with Pope Francis. आनी पाप आमचो पाप साहेब फ्रांसिसा बराबर तो सायडीन मिसाक भाग घेतालो I was not alone, almost 600 priests with me. पाद्री म्हणटा आपूण एकटोच आसोंक ना सुमार 600 पाद्री आसले म्हज्या सांगाताक We were standing just close to the altar, in front of the altar, down, and Pope
was there behind the altar. आणि आल्ताराच्या फाटल्यान आल्तारार उबो पाप साहेब आसलो आनी आल्ताराच्या फुडल्यान हे सगळे पाद्री मांडून बसून असले. After the mass, Pope Francis wanted to go to the people to wish everyone. आणि मिस जाल्या उपरांत पाप साहेब लोकां सवें वचोंक सोदतालो. Then as the Holy Father was coming down, walking down from the altar, from the stage, आणि ताच्या मुखल्या आल्तारा वेलो तावन तो जेन्ना सोकला देवान he येतालो was just passing in front of us. आणि पाद्रीच्या मुखा वेल्यान तो पासार I जातालो. didn't see him because I was busy changing my vestments. आणि पाद्री म्हणटा हांवें ताका पळोवंक ना कित्याक हांव म्हजें आंगोस्त्र कितें बदलतालो. And then I noticed, I saw all the priests who are around me, they are screaming loudly. आणि पाद्री म्हणटा हांवें पळयलें अकस्मात सगळे पाद्री सायडीन आसले व्हडल्यान बोवाड मारूंक लागले. Everyone was screaming, Papa Francisco. आणि सगळे बोवाड मारून म्हणूंक लागले पापा फ्रांसिस्को म्हणून. And then I looked around and I saw Pope Francis just in front of me, just walking. आणि तो दोडे मागीर पळयल्यार कितें जाता काय म्हूण पळयल्यार पाद्री म्हणटा आपल्याच्या मुखार तो पासार जाता. आमचो पाप साहेब तें पळयलें. And then I forgot about the vestments. I started going closer and screaming loudly. आणि आपल्याच्या आंगोस्त्राचेर नदर मारीन आसतना बोगलेक वचोन हांवें व्हडल्यान बोवाड मारूंक सुरू केलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Father. Thank you, Father. Praise you, Father. Praise you, Father. Abba, Father. Abba, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And then, my dear brothers and तर sisters, प्रीतीच्या भावनो आणि भयणीनो, when we see someone very important standing next to you, when Pope Francis was there standing, we could not keep quiet. आणि तो म्हणटा पाप फ्रांसीस पाप साहेब आमचे मुखार आसलो तेन्ना आमच्यांनी ओगे रावंक जालें ना. We called out loudly. आणि व्हडल्यान आमी ताचें नांव उचारलें. If this is what happened when in front of Pope Francis, पाप साहेबा मुखार अशें घडलें जाल्यार, suppose you are standing in front of the Almighty God. आणि तूं चिंत तूं सोरपोतदार देवा मुखार उबो आसा. Suppose Jesus is there standing in front of you, if you really see him, आणि खरेपणी जेसू तुजे मुखार उबो आसा तें तूं पळयताय जाल्यार you cannot keep quiet. तुज्यांनी ओगे रावंक You कशें will जावचें praise ना. God at the top of your voice. व्हडल्यान तूं देवाक आर्गावाखणी दितलोय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And therefore, this is the fifth step. आणि त्या पासो तो पांचवो पावंडो जावन आसा. Fourth step. चवथो पावंडो The जावन first आसा. one, feel the presence of Jesus in front of you. आणि पयलो पावंडो जेजूचें हाजीरपण तुजे मुखार भोग. Then you cannot keep quiet, then you will start praising God. आणि तुज्यांनी ओगे रावंक जावचें ना, आर्गावाखणी दिवंक सुरू करतलो. The third one, when you praise God, there will be lots of blocks. आणि जेन्ना तूं आर्गावाखणी दिवंक सुरू करताय आडकोड्यो येतल्यो. Your own blocks, आणि तुज्योच आडकोड्यो blocks येतल्यो. from others. आणि दुसऱ्यांच्यो आडकोड्यो You येतल्यो. will be discouraged. आणि तुका निराशीपण You will be भोगतलें. disappointed. आणि तूं निराशी You जातलोय. will feel it's all useless. आणि सगळें बेस्टेंच अशें तूं That चिंतलोय. is the third block. आणि हो जावन आसा Third step. तिसरो पावंडो. When there is a block, जेन्ना तुका आडकोड्यो don't आसतल्यो stop your prayer. मागणें बंद करी Don't नाका. stop your worship. आणि आराधन बंद करी Pray नाका. loudly. आणि जाता तितल्यान आनी आराधन Pray कर. loudly. आनीकूय चड आराधन कर. Praise the Lord. Praise the Lord. And the fourth one is pray more. आणि चवथो पावंडो जावन आसा आनी More चड मागणें कर. sincerely. आनी चड खोलायेन मागणें कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Because the next one, fifth one, कित्याक पांचवो पावंडो. and many sternly ordered him to be quiet, आणि जायत्या जाणांनी ओगी राव म्हूण बोवाड but मारली. he cried out even more loudly, आणि व्हडल्यानूय ताणें बोवाड मारूंक सुरू Son केलें. of David, दाविदाच्या पुता have mercy on me. म्हजी काकलूत कर. Jesus stood still and said, जेजू थांबलो. call him here. ताणें ताका म्हणलें ताका हांगा आपयात. No, when he cried more loudly, जेन्ना ताणें व्हडल्यान बोवाड मारूंक सुरू केलें Jesus stood still there. आनी जेजू थंयच थांबलो. And Jesus said, call him here. आनी जेजून म्हटलें ताका हांगा आपयात. When did Jesus stood still? केन्ना जेजू थांबलो? When did Jesus stand still? जेजू केन्ना थांबलो? When Jesus came to know there is somebody who is calling me seriously. जेन्ना जेजू कळलें खरेचपणी काळजाचे खोलायेंतल्यान कोण तरी म्हाका उलो मारता. Jesus must have heard him calling first time. आनी पयले पावटी जेजून घोडे आयकल्लें आसतलें. But Jesus did not stop. पूण जेजू थांबोंक ना. But when he called more loudly, आनीकूय व्हडल्यान उलो मारलो. that is when Jesus stood still. तेन्ना जेजू थांबलो. Because Jesus knew कित्याक जेजू जाणा आसलो somebody is calling me seriously. आनी भावार्थान कोणूय तरी म्हाका उलो मारता. Therefore
I should take him seriously. त्या पासत हांवेनूय ताचेर खरेपणी नदर My मारूंक dear जाय. brothers and sisters, आणि प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, the Lord wants to tell you आनी सो मी तुका सांगूंक सोदता, the fifth step. पांचवो पावंडो, If you take Jesus seriously, जरी तर खरेपणी स्वतायेन Jesus जेजूक will तूं take घेतलो, you तर seriously. जेजू तुकाय खरेपणी स्वतान घेतलो. If you take Jesus seriously, जेजू खरो म्हूण तो मानून घेतलो if you जाल्यार, take the prayer seriously, मागणें खरेपणी तुवें करूंक लागलो this जाल्यार, retreat very seriously, आनी रेतीर बरे भाशेन तुवें your करूंक Holy चिंतलें जाल्यार, Eucharist seriously, आनी पवित्र मिसाची भेट तुवें your खरेपणी घेतली confession जाल्यार, very तुजें seriously, कुमसार तुवें खरेपणी घेतलें even जाल्यार, Jesus will take you seriously. तर जेजू तुका खरोच खरेपणी घेतलो. Many people do not take the holy things seriously. आनी जायतीं जाणां पवित्र वस्तू They बेश्टोच म्हूण don't take the समजतात, sacrament seriously. आनी साक्रामेंत बेश्टेच म्हूण चिंतात, Daily prayer seriously. आनी दिसा दिसपटीचें मागणें बेश्टेच That म्हूण is चिंतात. why Jesus doesn't take them seriously. त्या पासत जेजू खरेपणी तांच्या जिवितांत भितर येना. Therefore, this fifth step, don't forget. त्या पासत पांचवो पावंडो विसर Are नाका. you ready to take Jesus seriously? आनी खरेपणी तूं जेजूक तुज्या जिवितांत घेवंक तयार आसाय काय? Then Jesus will also take you seriously. तेन्ना जेजू तुका खरेपणी स्वतान And घेतलो. then Jesus will tell you, आनी तेन्ना जेजू तुका म्हणटलो, bring him here. ताका हांगा आपोया, Bring him here. ताका हांगा हाडात. And then he came running to him. आनी तेन्ना तो धांवून जेजू सरशी He आयलो. threw his cloak and left his seat. आपलो जुबो सांडून उडून उडून तो जेजू He सरशी came आयलो. out of his comfort zone. आनी आपले बरे स्वातेचेर बसलो, ते स्वाते Then वयलो भायर came सरलो. running to Jesus. धांवून उडून तो जेजू सरशी आयलो. The sixth step, आनी सवो पावंडो, leave your comfort zone. सोगलें तुजें बरी स्वात आसा ती सोड, Leave your comfortable things that you are holding on to. आनी तूं कितें धरून आसाय, कितें बरे बरे वस्त तुज्यो म्हूण सोजमताय ते Leave your सोड, comfortable seat where you are sitting down. आनी तुंय खंय तूं बसून आसाय तुजे स्वातेर ती स्वात सोड. What does it mean? हाचो अर्थ कितें? Leave your bad habits, सगल्यो तुज्यो वायट सुवाळ्यो wrong सोडून दी, relationships, सगळे वायट संबंध सोडून दी, addictions, आनी सगळे smoking, सिगरेट ओडचें, drinking, आनी सोरो पिवचें, selling liquor. आनी सोरो विंकचें, All these kinds of going after superstitious beliefs. आनी नाका जाल्लें ह्याचेर ताचेर भावार्थ दवरचो, Going to babas and pujaris. आनी पुजारी बाबाच्या बोगलेक नशीब पारकूंक वेचें. Stop all these. हे सगळे बंद Get करचें, up from your comfort seats आनी हातूंतलो सगळो तूं भायर सोर, and go to Jesus. उठ आनी जेजू सोरशी Not वच, to anyone else. आनी कोणा सोरशी Not न्हय, to Jesus. फकत जेजू सोरशी Not वच, to priest. पाद्री सोरशी Not न्हय, to messengers. आनी मेसेजी दितात Not to तांचे सोरशी न्हय, babas. आनी बाबा सोरशी Not to न्हय, any other places. आनी खंयचे सुवातेचेर But न्हय, Jesus. पूण जेजू Go सोरशी, to Jesus. जेजू सोरशी वच. Then Jesus will tell you. तेन्ना जेजू तुका म्हणटलो. So the sixth one, आनी सोवा leave पावंडो, your comfortable seats. सगलो तुजो All जुबो bad सांड, habits. आनी सगळे वायट सुवाळ्यो सोड. Seventh one, सातवो पावंडो, go to Jesus. जेजू सोरशी वच. And then Jesus will tell you, आनी तेन्ना जेजू तुका म्हणटलो, my child, म्हज्या पुता, what do you want me to do for you? हांवें तुका कितें केल्लें जाय? What do you want me to do for you? हांवें तुका कितें केल्लें जाय? And then you say, आनी तेन्ना तूं म्हणटलोय, Lord, let me see again. सुमया म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. Instantly the Lord will bless you. आनी त्याच घडयेक सोमी तुका बेसावून दितलो. My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनो आनी we भयणी, are going to speak to the Lord and worship the Lord. आनी ह्या वेळार सोम्या सोबे आमी उलयतले, ताका आमी आराधन करतले. The coming half an hour, we are going to worship God. आनी अर्दें वर आमी आतां ह्या साक्रामेंता मुखार देवाक आराधन करतले. After half an hour, we have Holy Eucharistic celebration. आनी अर्दें वर जालें आराधन जाल्या उपरांत पवित्र मिसाची भेट आसतली. Celebrated by Father Lucas. आनी ही भेट आमकां करूंक आसतलो फादर मनोवन पाद्री लुकस. And now for the adoration, to lead the adoration, Father Jose will come to you. आनी हें आराधन चलोवंक आमचे मदेकाक आसतलो फादर जोस पाडलील. Right now, let us prepare ourselves to receive the blessing of the Lord. आमकांच आमी तयार करुया देवाचें बेसांव स्वीकार करूंक. Right now, thirst in your heart. आनी ह्या वेळार थाने तुज्या काळजान, Look at the blessed sacrament. आनी पवित्र साक्रामेंताचेर नदर मार, He is going to bless you. आनी तो तुका बेसांवान He दितलो, is going to bless you. आनी तो तुका बेसांवान He is दितलो, going to anoint you right now. आनी तो तुका अभिषेक करतलो, He is going to deliver you right now. आनी तो तुका सुटका दितलो ह्याच घडयेक. Everybody thirst and pray. आनी ह्या वेळार थान येवन मागात, He is going to heal many people. आनी तो तुका पेकोवणी दितलो, Miracles and wonders are going to take place when you adore and worship right now. आनी
लागऱ्यो आनी अजापां तूं जेन्ना तूं आराधन करताय घडोवन येतली He will never disappoint you. आनी तो तुका निराशी करचो ना These are the moments the Lord is already started healing you. आनी ह्यो जावन आसात घडयो सोमी तुका पेकोवणी आदी When you फुडें look दिवंक at the सुरू Blessed केला. Sacrament and pray, आनी जेन्ना तुमी पवित्र साक्रामेंतांत He is आसून मागणी healing you right करता now. तो तुका पेकोवणी दितलो He is blessing you right now. आनी तो तुका बेसांवान दितलो The Lord is blessing Anthony. The Lord is blessing you. आंतोनी ह्या वेळार देव तुका बेसांवानी भरता Someone who has got serious problem in this lower abdomen pain, the Lord is healing you. आनी सोकल्या पोटान सकल कोणाकूय तरी खरेंच खरेपणी दूख आसा सोमी तुका Someone who पेकोवणी is having terrible fear and you are always restless, I can't sleep at home, and the Lord is healing you from this fear. आनी कोणाकूय तरी भिरांत आसा खरेपणी आनी ह्या भिरांते वेळार तुका न्हिदोंक जायना देव तुका ह्या भिरांतींतलो सुटका दिता Someone who is having a wrong relationship, extramarital relationship, the Lord is asking you to repent very seriously. आनी कोणूय तरी वायट संबंधान काजारी जिवितान जियेता आनी सोमी म्हणटा ओ वायट संबंध तुवें सोडून दिवंक जाय And someone who is seriously affected and in the hospital going through dialysis, the Lord is healing that person right now. आनी ह्या वेळार कोणी तरी हॉस्पिटलान आसा डायलिसिसाचो प्रोसेस चलता ह्या वेळार सोमी ताका बेसांवानी बोधता आनी पेकोवणी दिता Let's worship God and sing together. ह्या वेळार देवाक आराधन करुया आनी सांगाताक गायन करूं He is there standing in front of you. आनी तो ह्याच घडयेक तुजे मुखार उबो आसा He is blessing you right now. आनी तो तुका बेसांवानी भरता He is coming to you. तो तुजे चडशी येता Wherever you are, खंय तूं आसूं the power of God is coming to you. आनी देवाची शक्ती तुजे मुखार येता Let us sing together. ह्या वेळार सांगाताक आमी गायन करुया Praise the Lord. Let us worship the Lord with all our heart and mind. My brothers and sisters, wherever you are, please to kneel down because the mighty Lord is in our midst. Worship the Lord. Worship the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. The Lord is powerful and mighty. The Lord is present in our midst. The Lord is blessing us. The powerful presence of the Lord. The powerful presence of the Lord. ह्या वेळार सोमी आमकां बेसांवान दिता ताची बेसांव आमी स्वीकार करुया
My brothers and sisters, the Lord is merciful. The Gospel of Luke, chapter 5, verse 22. I have come to call not the righteous, but the sinners. ह्या वेळार सोमी तुका बेसवांनी भरता आनी सोमी म्हणटा हांव नितीवंत म्हणूंक हांव आयला आपोवंक पातक्यांक न्हय बऱ्या मनशांक. Worship the Lord. Jesus, we love you. देवाक ह्या वेळार आराधन करूया. सांगूया जेजू हांव तुजो मोग करता. Jesus, we adore you. जेजू हांव तुका आराधन करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Abba Father. मोगळा बापा Abba Father. मोगळा बापा We adore you. आमी तुका आराधन We करता. praise you. आमी तुका आर्गां We दिता. worship you. आमी तुका आराधन करता. We thank you. आमी तुका वाखाणटा. Jesus Christ. जेजू ख्रिस्त. Jesus Christ. जेजू ख्रिस्त. We adore you. आमी तुका आराधन करता. We praise you. आमी तुका वाखाणटा. We worship you. आमी तुका आराधन करता. We thank you. आमी तुका आर्गां दिता. Holy Spirit. पवित्र आत्म्या We adore you. आमी तुका आराधन We करता. praise you. आमी तुका We वाखाणटा. worship you. आमी तुका दिन वाचता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. In the name of Jesus. जेजूच्या नावान. In the powerful name of Jesus. जेजूच्या पोदवेदार नावान. In the powerful name of Jesus. जेजूच्या पोदवेदार Let there नावान. be healing. आणि या वेळार पेकोवणी आसूं दी. Let there be healing. आणि या वेळार पेकोवणी आसूं दी. Let there be miracles. आणि मिलाग्र आसूं दी. Let every family be blessed. आणि दर एका गोराब्याक बेसांव मेळोन दी. Thank you, Jesus. या वेळार जेजू कारगां दिवया. Praise you, Jesus. आणि वाखाणी दिवया. Worship you, Jesus. आराधन करूया. My brothers and sisters, प्रितीच्या भावना आणि भयणीनो. the book of Isaiah, आयसायाच्या बुकांत chapter 1, आणि पहिल्याच अवेस्वरान verse 18. आणि पहिल्याच अवेस्वरान The book of Isaiah, chapter 1, verse 18. पहिल्याच अवेस्वरान Jesus tells us, ओट्रा विवोड जेजू म्हणटा. the Lord said, आणि उलोवन पडुया म्हणटात सर्वेस्पोर जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बर्फा वरी जातोल्या तुमी नितळ दोवी जोरी जोरी ती पिराडोन सारकी किरणाची तांबडी तोरी कापसा वरी जातोल्या तुमी दोवी. Come now, let us argue it out, says the Lord. यो आता येयात उलोवन पडूया सोमी म्हणटा. Though your sins are like scarlet, आणि जरी पातकां तुमची लाल तांबडी they shall be like snow. तरी बर्फावरी जातली तुमी नितोळ दोवीन. Though they are red like crimson, जरी ती बिरोंडा सारकी किमची तांबडी they shall become like wool. तरी कापसावरी जातल्या तुमी दोवी. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. आर्गां जेसू. Praise you, Jesus. महिमा जेसू. Worship you, Jesus. आराधन जेसू. In the name of आणि त्या Jesus. जेजूच्या नावान. In the name of Jesus. जेजूच्या नावान. Let there be deliverance. आणि या वेळार सुटका जावं Let दी. there be powerful deliverance. या वेळार पोदवेदार सुटका तुमकां मेळोन दी. Let there be healing. आणि या वेळार पेकोवणी जावं दी. Thank you, Jesus. आर्गां जेसू. Thank you, Jesus. मार्गां जेसू.
Jesus. Now we are praising, worshiping and adoring the Lord by singing a hymn. The Lord is blessing all of us. My brothers and sisters, wherever you are, please do kneel down before the Lord and pray for God's mercy, because the Lord is blessing each one of us. Now आणि- first we pray for God's mercy. आणि ह्या वेळार दिमी घालात, हात वयर काढात सोम्या मुखार, देवाची काकलूत आमी मागतले. We tell Jesus, Jesus, we are sinners. आणि आमी सांगूया, जेजू आमी पातकी जावन आसात We need your healing touch. आणि तुजे पेकोणीचो हात आमकां जाय. We need your mercy and love. आणि तुजी काकलूत आणि मोग आमकां जाय. Lord, have mercy. सोम्या काकलूत कोर. Christ, have mercy. क्रिस्ता काकलूत कोर. Lord, have mercy. सोम्या काकलूत कोर. All of us, we pray for God's mercy. ह्या वेळार सोम्याचे काकलुती पासत आमी मागतले. Christ, have mercy. Spirit, have mercy. Lord, have mercy. Worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Wherever you are, my brothers and sisters, now we worship the Lord. Let the power of the Lord may come upon us. देवा मार्गात या, देवाची शक्ती तुमच्यामध्ये का घेऊन दे. तोंड उघडे करून देवा वाखाणत. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. जेजू तुमचे सांगाता कसा, जेजू तुमचे सर्वोत्तणी आसा. जेजू, जेजू. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the Jesus, powerful name of Jesus. Jesus, Let there be Amen. mighty healing. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Glory, mahima, 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 mahima. Jesus, Jesus, The Lord is Jesus. healing many people. The Lord is healing many people now. देव या वेळा Thank you, जायते Jesus. जणांक Praise you, पेकोवणी Jesus. दिता. Worship you, Jesus. Alphonse, the Lord is healing you. Alfonso, Thank you, देव Jesus. तुका Thank you, पेकोयता. Jesus. Thank you. Rossi, the Lord is touching you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Thank you. Jerome, the Lord is touching you. जेरोम देव तुका या वेळार बेसवानी बोरता. Alphonse, the Lord is touching you. अल्फोन्सा देव तुझे नाव उच्चारून तुका उलो मारता. Rossi, the Lord is touching you. रोज या वेळार देव तुका सोदूंक आयला. Thank you, Jesus. आर्गां जेसू. Praise you, Jesus. महिमा जेसू. Worship you, Jesus. आराधन जेसू. My brothers and sisters, those who are suffering from severe breathing problems, 6 of them are healed at this moment. आणि या वेळार 6 जाणांक जांकां सुस्कार घेवंक जायनासलो ओड्ड्यान या वेळार देव सुटका Now we दिता. worship the Lord. Thank you, Jesus. आणि या Praise वेळार you, देवाक Jesus. आर्गां वाखाणी आमी Worship दितले. you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया. hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. वडल्यान जेजू कारगान दियात वाकाणात दिन वासात जेजूचे नाव घेयात वडल्यान या वेळार जेजू तुमचे मध्ये का आसा. 9 families are blessed by the Lord. आणि या वेळार 9 फॅमिलींक देव बेसवानी बोरता. आर्गा वाकाणी दिवचे बंद करी नाकात. There are 3 broken families. The Lord is giving peace and blessing to those families. आणि 3 तुटलेले घरा बी आसात. या वेळार देव शांती आणि एकवट आणि बेसवां घेऊन येता. A person who is going for a test tomorrow. आणि एक मनीस फाल्यां एक भाव आसा जो टेस्ट करूंक वेता. Severe problem with stomach. The Lord is telling that do not worry, you are healed. आणि पोटान व्हडतो प्रश्न आसा आनी तुजें टेस्ट फाल्यां आसा आनी सोमी तुका म्हणटा भिनाका तुका हांव हात लायता. Thank you, Jesus. Praise Thank you, you, Jesus. Jesus. Praise Worship you, the Lord. Thank you, Lord. Lord. Worship the Lord. Now let us sing and worship the Lord. Let there be mighty anointing of the Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, The Lord is giving the grace of evangelization for many people, the gift of preaching the word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All of us together. My brothers and sisters, together we pray. All of us together. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. The Lord is giving the gift of reconciliation for many people now. तुम्ही जायत्या जाणांक पातोक रडचें देणें दिता ह्या वेळार. 3 students who are seeking for admission, the Lord is blessing their way. आणि ते एक जाण भुरगे जे एग्जामीक वेचे आसात ह्या वेळार सोमी बेसावन दिता.
pray for God's miracles and wonders. त्या वेळार मिलाग्रे अजापां तुमचे मदकाक करता. A woman who is at home alone, the Lord is consoling her. आणि एके वस्तूर एक देव बुजवून दिता. Clayton, the Lord is blessing you. क्लेटन सोमी तुका बेसवानी दिबोरता. Skyla, the Lord is touching you. स्कायला या वेळार सोमी तुका हात लायता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My brothers and sisters, the Lord is blessing so many people. The book of Daniel, chapter 3, verse 20. आणि प्रितीच्या न्हू देव जायते जाणांक हात लायता या The वेळार. book of Daniel, chapter 3, verse 20. आणि दानियेलाच्या बुकांत 3व्या वेसवरांत 20वे वडेन The Lord is telling, the book of Daniel, chapter 3, verse 20. आणि दानियेलाच्या बुकांत 3व्या वेसवरांत आपले फौजींतल्या काही मजबूत मनशाक आपोवन ताणे शाद्राकाक, मेशाकाक आनी आबेदनोगाक बांदून जोळत्या उज्याच्या कोर्नांत उडोवंक फर्मायले. I will show you the work of miracles and some of the strongest God in his army to bind Sadak, Meshach and Abednego and to throw them into the furnace of blazing fire. My brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, even when they were thrown into the fire, आनी ह्या वरत्या उज्यांत तांकां घातल्या उपरांत पासून the Lord has blessed them. आनी सोम्यान तांकां बेसांवांनी बोल्ले. What happened in their life? आनी तांच्या जिवितांत कितें जालें? Again we see that in the book of Daniel chapter 4. आनी दानियेलाच्या बुकांत 4व्या वेसवरांत Book of Daniel chapter 4 verse 20. आनी 4व्या वेसवरांत 20वे वडेन Lord has liberated them and the Lord gave glory to his name, and those who came to destroy them, they became ashamed. My brothers and sisters, आनी प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, people who were really disturbed by their friends or by people who are around them, they all were destroyed by the Lord. आनी जी कोण मनशां देवाक खरेपणी मानतात आनी तांच्या सोरभोंवतणी कितलेय अदृश्ट वायट आसले जाल्यार पासून सोमी तांची राखण करता. So my brothers and sisters, तर प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, the Lord is telling all of us, do not be afraid. आनी सोमी आमकां दर एकल्याक सांगता भिवची गरज ना. The Lord is blessing you. आनी सोमी तुका बेसांवांनी भरता. Thank you, Jesus. आर्गां जेसूक, Praise you, Jesus. महिमान जेसूक, Worship you, Jesus. वाकणी जेसू. So my brothers and sisters, now the Lord is pouring out the power of the Spirit on all of us. आनी पवित्र आत्म्याची शक्ती दर एकल्याचेर आमचेर सोमी घालता. When the power of the Spirit will come upon us, आनी जेन्ना पवित्र आत्म्याची शक्ती आमचेर येतली, we will become new people in Jesus Christ. आनी आमी जेजू सोवे नवी मनशां जातल्या. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. आर्गां जेसू, Praise you, Jesus. महिमान जेसू, Worship you, Jesus. वाकणी जेसू. So my brothers and sisters, we pray for the power of the Holy Spirit. आनी ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचे शक्तीक आमी तयार जातले. Pour out your Spirit. Jesus, pour out you. Look at Jesus, please. आनी ह्या वेळार Look at जेजूचेर Jesus. आमी नदर मारूया. We pray for the power of the Spirit. ह्या वेळार आमचे हात आमचे मुखार उक्ते धरुया आनी जेजूचो आत्मो आमचेर आमी मागुया.
धाटुजो आत्मा धाटुजो आत्मा धाटुजो आत्मा आमची Pour out your spirit into our hearts. धाटुजो आत्मा धाटुजो आत्मा धाटुजो आत्मा आमची We thank you, Jesus. आत्म्या ये तुझ्या तेंपलांत आत्म्या ये मोज्याची आत्म्या ये उलोमाता आत्म्या ये हांगासा आत्म्या ये तुझ्या तेंपलांत आत्म्या ये मोज्याची आत्म्या ये उलोमाता आत्म्या ये हांगासा धाटुजो आत्मा धाटुजो आत्मा धाटुजो आत्मा आमची 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 The book of Daniel, chapter 3, verse 43. आणि दानियेलाच्या बुकान 3 वेसवरान 40 आणि 34 ओळ Deliver us in accordance with your marvelous works and bring glory to your name, O Lord. आणि या वेळार सुटका म्हाका दी सोम्या एकसूरपणांतली आणि तुज्यो येवजण्यो म्हज्या जिवितांत पूर्ण कर. Deliver us in accordance with your marvelous work and bring glory to your name, O Lord. तूं अजापांची कर्तृत्वां करताय आसा तांतली असली अजापाची कर्तृत्वां करूंक आमकां सोडोय आणि तुज्या नांवाक सर्वेस्पर नव्यान महिमा जोडून घे. My brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनांनी now we pray for God's blessing. आणि ह्या वेळार देवाचे बेसांव आमी घेतले. Please kneel down. ह्या वेळार आमी दिमी घालुया. Look at Jesus. Please to look at Jesus. आणि ह्या वेळार जेजूचेर आमी नदर मारुया. Now we are singing, praising and worshiping the Lord. आणि ह्या घडयो आमी आर्गां वाखाणी दिवन आसल्यो. This half an hour of adoration, the Lord has blessed many families. आणि हे अद्यवर आराधनांचे जायते घराब्यांक सोम्यान बेसांव दिला. Hundreds of people were healed. आणि हजारांनी शंभरांनी लोकांक पेकोवणी मेवल्या. My brothers and sisters, all those who feel that they are healed, please raise your hands wherever you are. प्रितीच्यान तुमकां दिसता तुका पेकोवणी मेवल्या ह्या वेळार तुजो हात जेजूक वयर उबार आणि तुजीच तुज्या देवा मुखार गवायकी दी. And tell Jesus, Jesus, thank you. आणि जेजूक सांगुया आर्गां तुका जेजू. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू म्हण सांगुया. Praise you, Jesus. आणि वाखाणणी जेजूक दिवया. Worship you, Jesus. आणि आराधन जेजूक दिवया. Hallelujah. हालेलुया. Now we are praising and worshiping the Lord. We are singing and praising the Lord. By the time the Lord is blessing us, आणि जेन्ना आमी आर्गां वाखाणणी दिताव ह्या वेळार we are receiving the powerful blessing from heaven. आणि ह्या वेळार आमी बेसांव घेताव. आणि ह्या वेळार बेसांव आमी देवाचें घेतलें जेजूच्या साक्रामेंता मुखार ते पासत दिमी घालुया आणि आमचे हात वयर काडुया आणि शांतपणी लेट अस बी सायलंट इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. आणि ताचे उपरांत आमी बेसांव स्विकार केल्या उपरांत आमी गायन आर्गांचें गायन गायतलें. Mesmo
कितलो सोमिया मोग तुझो कसो हांवें मेजून सांगचो काळजान येता उमाळो मुजो पेट्टा त्या मोगाचो कितलो सोमिया मोग तुझो कसो हांवें मेजून सांगचो काळजान येता उमाळो मुजो पेट्टा त्या मोगाचो कितलो सोमिया मोग तुझो कसो हांवें मेजून सांगचो काळजान येता उमाळो मुजो पेट्टा त्या मोगाचो Praise the Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My dear brothers and sisters, now we have the Holy Eucharistic celebration. In this Eucharistic celebration, in a special way, we are praying for all our brothers and sisters who are participating in this retreat. We pray for your families. We pray for your people at home. We pray for all your intentions. So many of you are sending the intentions to us these days. So we remember all of you and we pray for you. प्रितीच्यानो ह्या वेळार पयल्याच दिसाक रेतीराच्या हें आतां मिसाची भेट बलिदान जातलें आनी जायतीं जाणां तुमी ओझरांनी वो ऑनलायनीचेर आमचो रितीर करून आसात कोंकणी रेतीर 3 दिसांचो पूण आयज पयलो दीस तर आमी सोगल्या पासत तुमचे पासत मागता कित्याक हांगा पवित्र साक्रमेंत आसा 24वी वरां दिसाच्या आनी आमी बसोन तुमचे पासत विनंती करतले हांव. And in this Eucharistic celebration will be presided over by Reverend Father Lucas. आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे मदेकाक आसा आमचो मानादीक पाद्री फादर लुकस. And you know him very well. आनी तुमी ताका वळखतात कोण आदलीं आसात तीं. Father always comes here and help us in all our retreats. आनी आमच्या सगल्या कोंकणी रेतीरांक फादर आमकां येवन जायतो आदार दिता. As you know, Father is from Goa. आनी आमचो पाद्री पिलाचे संस्थेचो पाद्री जावन आसा गोंयचो. He belongs
belongs to the order of Pillar Fathers. आणि पिलार फादरांचे संस्थेचो पिलार संस्थेचो तो पाद्री जावन And आसा now Father is working here in UK, आणि तो हांगा युकेच्या देशांत आसा working in the Diocese of Clifton, and very specially helping all our brothers and sisters from Goa. आणि गोंयचे पोरचेचो तो अधिकारी वडील जावन आसा पाद्री हांगा ताका पाठयलेलो आसा आनी ते पासत तो आमचे मदेकाक आसा. And on behalf of all those who are attending this retreat, I extend a very cordial welcome to Father Lucas. आणि तुमी जी कोण सोगलीं रेतीर करून आसात तुमच्या नांवान आनी आमच्या वडील पाद्रींच्या नांवान आमचो फादर जोस फादर लुकसाक एक उनुनीत येवकार आमचे मदेकाक दिता. And we pray for his intentions, his family and his parish, everything. आनी आमी ताच्या इंतेसवा पासत मागुया ताचे फॅमिली पासत ताचे पॅरिशा पासत ताचे पोरजे पासत. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या बापान आमकां पळयल्याय, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्याय. बाबोयली आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आपणा सोडची आमकां दवरल्या, वॉल्यूम रेज करा. आपल्या गोपान आमकां वेगळ्याय. बाबोयली आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बाबोयली आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. ताचे उतर सगळ्याच मोगाचे, आमच्या काळजान आमी दवरचे. बाबोयली आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बाबोयली आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्याच्या मिसान भाग घेवंक आनी हे मिसाक सुरवात दिता आसतनाच पयले सुवातेर तुमच्या कुटुंबाच्या इतिहासा पासत हांव मागतां. जायती इतिहासांव हांगासर डिवायन आमकां येता आनी तेच बरोबर जायत्यांनी म्हजे लागीं विनंती केली आसा आपल्या कुटुंबा पासत भुरग्यां पासत मागूंक. ही सगळीं इतिहासांव ह्या बलिदानान बापाक उबारता आनी नोसोनेचें जिवीत जावंक बरोबर हे मिसाक सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगालिश्तंदो इनर हिलिंग ओत्मीक नवसोरणी ओत्मीक पिकोवणी मेळूंक ह्या 3 दिसांच्या रितीरान आमी भाग घेता. फादर एंटनी आपल्या शिबिरान आमकां उगडास केल्लो आसा. कुड्डो बार्तमेवस हाका एक नवी नोदोर आयली जेजूक पळोवंक. ताचें कुड्डेपण म्हणजे संवसारी आसलें. आमी जायतीं जाणां आमच्या जिवितान ह्या कुड्डेपणान जियेता. आमच्या पातकाक लागून आज हे मिसान भाग घेतना पयले सुवातेर देवा लागीं पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातखी सोरस्पद देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो वोवड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
मोजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपळीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरपळीदारान ससनाचे देवा, तूं अगोनीत मोलवाऱ्याचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फाव जाल्ले परत चोड आनी तांणी आशिल्ले परत चोड तूं दिताय. तुजे कालकुतीन सोर आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फाव कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें जियेत हांव आनी राजवट चलयता हांव ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. भागयोन पावलून गालेसेकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बावार दवरला तींच मनशां आब्रामाची संसत म्हूण तुमी समजुचें. भावार्था उदेशी देव विदेशांक प्रमाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळयोवन पवित्र पुस्तकान अब्राहमाक शुभ वर्तमानान अशें फुडेंच गमयलां. सगळ्या राष्ट्रांक तुजे उदेशी आशिर्वाद मेळटलो. म्हणटच जीं भावार्थान चलतात तांकां भावार्थी अब्राहमा बरोबर आशिर्वाद मेळटा. सुमूर्तीच्या कायद्यांचेर विस्वास देवतात तितली शिराप पडलोली, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जो कोण सुमूर्तीच्या पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा सदांच पाळिना ताचेर शिराप पडूं. कोणूच सुमूर्ती उदेशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना, कित्याक प्रमाणीक मनीस भावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो आनी समूर्त भावार्थाचेर दवरलोली ना, कारण अशें सांगलोलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उदेशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमूर्तीच्या शिरापांतली सोडयली. तर अशें बरयलोलें आसा, लांकडार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. क्रिस्ता जेजू उदेशी अब्राहमाचो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी भासायलोलो ओत्मो भावार्था उदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. देवाचें उतर हें. आमेन आमेन काळजां गायतात, तुज्या उतराक आमेन म्हणटात. आमेन आमेन काळजां गायतात, तुज्या उतराक आमेन म्हणटात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. कोण एकल्याक मनशाक दोग पूत आसल्यान तांतल्यान धाकट्या बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोडे दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपलें दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडायन उडयतच ते गांवांत एक खर भूक पडली आनी वचून एक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांत कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो. आनी ताणें ताका आपल्या शेतां बातांत दुकरांचो रोंग धाडलो. आनी दुकरां खाता तें सांगणाची सोलां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेखी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, हांव उठून म्हज्या बापाच्या शीम वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. म्हाका तुजो पूत म्हणून आनीक फाव ना. तुज्या मनांतलो एक कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापाशीं गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें. आनी धांवून वचून ताच्या गोळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचें उमेग घेतलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान ही. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टांदो, फादर जोझफ आपल्या शिबिरान आपल्या टोकांत आमकां उगडास करतलो. कुड्डो बार्तिमेउस हाका दिसूंक येनासलें. आजूय हे आधुनीक काळांत आमकांय जायते जाणांक दिसूंक येना. सैमाची नदर आसा, तरी आसतना आमच्या ओत्मीक जिवितान आमी इतलीं कुड्डी जाल्लीं आसा. कित्याक जायत आमकां दिसून येना, केन्ना जायत आमकां दिसून येना, हाचेर आमी नियाल करुया. आयचें शुभ वर्तमान हांवें खेरीत घेतलेलें आसा. ओ विचित्र पूत, प्रॉडिगल सन, is a best love parable of Jesus Christ. ही आमी गजाल जायते पावटी आयकलेली आसा. आनी जेन्ना हांव प्रॉडिगल सन हाची गजाल करतां, न्हय फकत एका पुताची, आसा आमच्या कुटुंबांनी प्रॉडिगल डॉटर्स, एक प्रॉडिगल बापूय, एक प्रॉडिगल आवय. जी गोत ह्या धाकट्या पुताची ही गोत जावन आसा दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याची. जेन्ना हो ल्हान भुरगो आपल्या बापायक म्हणटा, म्हजें दायज म्हाका दी, कितें तो करता? तो एके भाशेन आपल्या बापायच्या पोल्यार 4 थापटां मारता. पयलें तापोट जावन आसलें ताचें आपस्वार्थी जिवीत, सेल्फिशनेस ऑफ अ सन. दुबाविरीत हे बापायन जायते मोगान आपुरबायन हे पुतांक वयर काडले. आपलें चिंतीन आसतना हे पुताचें चिंतलें आनी अवचीत एका दिसाक हो ल्हान भाव, हो ल्हान पूत ह्या बापायचो आपलें दायजाचो वांटो मागता म्हणजे बापायच्या पोल्यार तापोट मारता. आपस्वार्थीपण दाखोवन दिता आनी अशें तो म्हणटा, इट इज माय लायफ, म्हाका जाय तशें करून दी. दुसरे सुवातेर तो मोगाच्या बापायक पयसायता, भायरायता, नाकारता. हो कुटुंबीक संबंद एकाच उतरान, एकेच घोडेन हो पूत दोशी करता. कितें तो म्हणटालो? एका सुखी कुटुंबाक
हो पूत एक व्हडली फूट घालता. मोगाल इश्टंदो, जेन्ना आमच्या कुटुंबाचेर आमी नियाळटा, कितले जाण अवचित हे पूत उपरासता, दुवो उपरासता आनी म्हणटा म्हजो घराचो वांटो म्हाका दी. एका कुटुंबीक जिविताचेर एक फूट हाडटा हांव. सुखी जिवितांत कांटे उपरासता आनी बापायची दुखां, आवयची दुखां थांबोना. कित्याक हे दुडवाची गजाल न्हय, ही बाटा बेसांची गजाल न्हय, ही गजाल जावन आसा एका कुटुंबाची, एका सुखी कुटुंबाची मोगाची दोरां तोडून भायर उडयतात. जायत कितली दुवो आनी पूत आपल्या आवय बापायक तांचें दूख चडयता, तांकां भायर येता, तांकां पयस दवरता. कितें तो म्हणटा, एक जबरदस्ती म्हजो वांटो म्हाका दी, म्हाका जाय तें हांव करतलो, आज हांव व्हडलो जाल्लो आसा, म्हाका तुमची पर्वा ना. हेंच आमी देवा सोरशीं करता. जावं एक बापूय, एक आवय, एक पूत, एक धूव, मोगाल इश्टांदो, एक वेळ येता देव आमकां आजारांनी बेसांवांनी भरता. पूण अवचित आमी देवाक एक आव्हान दवरता, एक चॅलेंज करता, म्हजें तें म्हाका दी, आनी आमी देवा सोरशीं पयस वेता. देवाच्या मोगाचेर आमी आड वेता, देवाच्या पोल्यार आमी थापटां मारता. ते बापायन पुताक प्रश्न घालूंक जाताले, पूण बापूय हे पुताक प्रश्न घालिना. देव आमकां प्रश्न घालिना. कित्याक गॉड हॅज गिवन अस अ फ्रीडम टू चूज वॉट इज रायट एंड रॉंग. आमकां एक स्वतंत्रताय दिल्ली आसा. कितें आमी पुंजायता, कितें आमी चिंता, कितें आमी नियाळटा, कितें आमी मागून घेता. आनी हो पूत मोगाल इश्टांदो कितें करता, तो पयशिल्ल्या गांवांत वेता. हेंच आमच्या जिवितांत घडटा. आज नवीच लग्न जाल्लीं जोडी ओ आसत त्या आवय बापायक 3-4 भुरगीं. आज ही बायल म्हणटा म्हाका जाय तशें करून दी, आनी हेकाच लागून म्हजो वांटो घेता आनी हांव मांयगेर वेता. जाय तिजो घरकार म्हणटा तुका जाय तें तूं कर, म्हाका जाय तें हांव करता. मोगाल इश्टांदो, भुरग्यांचें कोण चिंता. ही जावन आसा द प्रॉडिगल डॉटर्स एंड सन आमच्या कुटुंबान. दिस इज द आपस्वार्थीपण, द सेल्फिशनेस दॅट इज क्रिएटेड इन आवर फॅमिलीज. आज कितलें सोवें कुटुंबांनी आमकां वचें दिसता मोगाल इश्टांदो. हें जोडें म्हजेर चडशें आयलें, जायतें हांवें सोजमायलें. तो घरकार म्हणटा फादर भुरग्यांक जाल्यार व्हरोन दी तिका, बट आय वॉन्ट टू लीव माय लायफ. म्हाकाय म्हजें फ्रिडम जाय. कसले फ्रिडमाक लागून मोगाल इश्टांदो, हें आपस्वार्थीपणाक लागून एका सुखी कुटुंबाक आमी दोशी करता. आवय बापायची दुखां न्हय, ह्या भुरग्यांची दुखां आमी वाडयता आसा. ओ विचित्र पूत मोगाल इश्टांदो, हे आपलें दायज घेवन घरांतलो भायर सरून पयस गेलो, आनी जें आसलें नासलें तें ओगडावन कोबार केलें. हीच जावन आसा आमची गोत. देवान दिल्लीं देणी आमी घेता आनी पयस वेता. आमी त्यो ओगडायता. देवाची कृपा, देवाचो मोग, आमचो भावार्थ, आमचो धर्म एकेच घोडये आमी तो कोबार करता. कोण भाशेन मोगाल इश्टांदो आमी पयस वेता. घरांतलें भायर सरून वचप म्हणजे कितें? देवाच्या घरांतलीं, देवाच्या मोगांतलीं आमी पयस वेता. जेन्ना आमच्या जिवितांत मागणें ना, आमचो भावार्थ ना, मिसाक आमी वेळ दिना, तेन्ना देवाच्या वेगींतली आमी पयस वता. आनी देवान दिल्ली कृपा, देवाचो मोग, आमचो भावार्थ, असलीं देणी आमी ओगडायता.
आमच्या जिविताचेर नदर मारुया मोगाल इश्ट. कसली वस्तू आमी वगडायता आनी कोण भाशेन आमी वगडायता. पयले सुवातेर हें मोस्तें जिवीत म्हणटा तें कितें? आमी ल्हान आसतना गोंया चुट्टेची आमी ल्हानशीं गिरगिरी करताल्यो आनी तें गिरगीर केलें म्हणटच आमी धांवताले घेवन फास्ट चलता धांवता तितलें तें गिरगिरें घुंवतालें. म्हाका दिसता तुमी पळयलां आसतलें. पूण आज हे परदेशी गांवांत आमी दुसरी गिरगिरी करता. ही हातान घेवन धांवपाची न्हूय, पूण ही मेजार घुंवपाची. हें गॅमलींग हाच्या वरवीं मोगाल इश्टांदो कितल्या कुटुंबांनी आपलें जिवीत होगडावंक ना. कितले आवयो, कितल्यो ओस्तऱ्यो, कितल्यो बायल्यो दुकानचे दुकान घडयता. फादर आमकां पाव. हे म्हज्या घोवाच्या मनान एक उजवाड हाड. ही आमची बेबदीकाय मोगाल इश्टांदो. ही आमचे सो कॉल्ड मॅन-मेड क्लब्स. गोंयांत तर गडगडो मोडको चलता आनी हांगासर आमी क्लब केल्ले आसा घरांनी ही मौजा मारूंक आनी मौजीन आमचें जिवीत सारूंक. आनी कोण तांकां सांगतलो? कोणाचें ते आयकतले? हेंच ती देवान दिल्ली ओतमीक ग्रेस्काय, देवाचो मोग आमी हे भाशेन ओगडावन एका कुटुंबाचे आमी वांटे केल्ले आसा, फूड घातलेली आसा, तांचे मिरमिरे जाल्ले आसा. मोगाल इश्टांदो हो तरणाटो कांय वर्सां फाटीं म्हाका भेटूंक आयलो आनी गुप्ती गुप्ती उलयनासतना रडूंक लागलो. फादर, म्हजे बायलेचो हांव खूब मोग करता. ल्हान सुपुलें भुरगें तें आमकां खुशाल दवरता. पूण एक गूट मोगाल फादर हांवें बायलेक आजून सांगूंक ना. आनी होच गूट म्हाका दीस रात सोतायता. म्हजें कुसेंस म्हाका खाता. म्हाका न्हीद सारकी पडना. बाबा कसलो तो गूट. आपलें पर्स उक्तें करून 2 बँकींग कार्ड ताणें म्हज्या मेजार शेवटिलीं. ही तुजे लागीं दवर फादर. कित्याक जेन्ना बायल न्हिदता, तें ल्हान सुपुलें भुरगें न्हिदता, दुसरे कडेन म्हजी आवय बापूय न्हिदता, हांव रातच्या त्या रातच्या ताण्यान पडून हें ऑनलायन गॅमलिंगान बुडलेलो आसा. बायल नको, कुटूंब नको, पूण म्हजेंच कुसेंस म्हाका खाता. ताका बरी ती समजोणी दिवन मोगाल इश्टांदो हे मनशाक बरो तो रस्तो फावो जालो. पूण ताचे पोरवी मोगाल इश्टांदो आमच्याच गोंया वो आमचे गोंयकार बावजे परदेसान जियेता. इच ती मोजा मारून ही आमची देवान दिल्ली ग्रेस्काय, एक कुटुंबीक ग्रेस्काय आमी ओगडायलेली आसा. आनी जेन्ना हे पुताक जेन्ना ही ग्रेस्काय तो ओगडायता, जेन्ना सगळें कोबार जाता, तेन्ना तो कितें करता? दुडू जोडूंक कोणागेर चाकरेक रावता. आनी कसली चाकरी ती कोत्ता? दुकरांक खाण घालूंक. आनी तो उपरांत म्हणटा, जे दुखोर खाता तें खावंक लागून म्हाका मेवना. कितलीं आवय बापूय मोगाल इश्टांदो सुस्कारता कितें म्हणून म्हज्या पुता, म्हजे दुवे इतलीं खाला तूं कशीं पडली. आमची वेंग तूं सोडून गेली. जें बरें तुका आमी दिल्लें तें तुवें आपणावंक ना. देव आमकां कितें म्हणटा मोगाल इश्टांदो? देवाच्या मेजावेलें जेवण आज आमी सोडून दिल्लें आसा. देवाचें मेजावेलें जेवण म्हणजे हेंच मिसाचें बलिदान.
आमकां ही ओत्मीक जेवण नाका, ओत्मीक ग्रेस्काय नाका, आमकां संवसारी आस जाल्ली आसा. संवसारी ग्रेस्काय लागून आमी देवाचें घर सोडून पयस पयस एक कुड्डी कशी भोंवता. देवाचें जेवण जेन्ना आमी सोडटा, देवाची कृपा आमचे वेली पयस वता. When we don't live in God's grace, we live in disgrace. Or Put, he was living a life of a disgrace. ताचो बापूय ग्रेस्त, ताचे लागीं जायतीं बाटां बेसां आसलीं. आमचो देव बाप मोगाल इश्टांचो इतलो ग्रेस्त. आनी ताची व्हडली ग्रेस्काय हो देव आमकां वांटा आपल्या पुताक दिवन. आनी जेजू आमकां कितें वांटा? आपल्या उगडासाक दिल्लें हें मिसाचें बलिदान. हें मिसाचें बलिदान ही देवाची कृपा. आज मीस मोगाल इश्टांदो आमकां कितें जायत? हालींच हांव म्हणटालो, जेन्ना हो पॅन्डेमीक सुरू जालो, आमचेर एक खांपेरो सुटलो, भिरांत सुटली. आनी मिसां बंद जाली, इगोर्ज्यो बंद जाल्यो, सगळीं दारां बंद जालीं, घरांत मागणे रुचून आयले. ऑनलायन टीव्हीचेर आमकां मिसां मेवलीं. आनी जायते जाण म्हणूंक लागले, फादर मिसां केन्ना सुरू जातलीं, इगोर्ज्योचीं दारां केन्ना उक्तीं जातलीं. आज 3 म्हयने जाले मिसां सुरू जालीं. आज आमी आमच्या कुसेंसाचेर मोगाल इश्टांदो एक प्रश्न घालुया. हांवें प्रयत्न केला हे मेजावेलें जेवण जेवंक, वो हांव संवयेन बुडला, वो आय गिव अ एक्सक्यूज सेयींग दॅट ना भायल्यान वायरस आसा, भायल्यान भिरांत दिसता. जेन्ना आमी 8 वरां साबार आमच्या कारखान्यांनी काम करता, शॉपिंगाक वेता, सगळे सुवातींनी वेता, आनी देवान दिल्ली ग्रेस्काय, हें मिसाचें बलिदान, क्रिस्ताची कूड शेवंक आमी भियेता. देवाक भियेता वो देवाक लोचता. मोगाल इश्टांदो, लेट अस नॉट गिव एक्सक्यूजीस. जेन्ना सगल्यो वस्तू करूंक आमकां वेळ मेवता, आज कुस्यासार हात घालून आमी प्रश्न करुया, कित्याक आमी आमचेर इतलो काडोक? Why do we live in disgrace? Because we don't receive the grace of God from the Eucharist. जेन्ना हांव साबार लोकां लागीं प्रश्न घालता आनी विचारता, बाय मिसाक गेल्लीं, फादर टीव्हीर पळयता हांव, हें टीव्ही सिरियल न्हय. जेन्ना आमच्या लागीं घोडटा, आमी बरीं आसा, कितलीं जाण आवय बापूय भुरग्यांक लेगीत घेवन मिसाक वेता. पूण ओद्दान एक संवय केल्ली आसा, आमकां हें दूख लागोना. हीच ती देवाची ग्रेस्काय, देवाची कृपा आमी एक तोरी आमी ओगडायता. आनी कसलें आमचें जिवीत? आमचें जिवीत आमी त्या रेबडान लोडयता. मोगाल इश्टांदो, the further I run away from God, the less I'm able to hear His voice. जितलो मुखार तूं धांवता, देवाक तूं पयस दवरता, देवाचो ताळो तुज्या कानार पडचो ना. हे दुसरे संवसारी ताळे, जावं बेबदी खायचे, जावं गॅमलिंग, ओ सिगरेट, ओ मोडको, ओ गडगडो, हे सगळे ताड्यांनी दुसरे म्हज्या कानार सादता. देवाचो ताड्याक आमकां सोयेक मेवना, कित्याक आमी पयस पयस आमी वेता. पूण जेन्ना हो विचित्र पूत त्या रेबडान तो बुडटालो, तो लोवतालो, एक विजमीत कशें घडटा. कसलें तें विजमीत? ते काडूकी कुपांतल्यान एक सुर्या उदून येता. ते तुफानांत ती किरण ताच्या काळजार पडटा आनी आवचीत त्या रेबडान तो लोडटना असो तो म्हणटा, हांव उठ्ठलो. जेन्ना हो पूत सोयराणांत येता, when he comes to his senses,
तो म्हणटा हांव उठतलों आनी म्हज्या बापाच्या घरा वेतलों. We can only rise when we come to our senses. मोगाल इश्टांदो, तसल्याच रेबडांत आमी लोट्टा. आमी जाणाव आमी तर पातकान जियेता म्हणून, आमी जाणाव जी ओस्तोरी सागे हांव जियेता ती म्हजी बायल न्हू. आमी जाणाव हें म्हजें सिवील काजार, हांव जाणा तो डिवोर्स कोत्ता म्हणून. घरचीं आमी एकामेकाक तेंको दिनाव, तांकां समजिकाय दिनाव. त्याच रेबडान आमी लोट्टा. तो बापूय जाणा जेन्ना म्हजो कुटुंब घरा मागणें करता, हांव भायर त्या क्लबांनी काड्डांनी हेडोंक वेता, वा हांव गॅमलींग करता. हांव जाणा बट हांव सोयरणांत येना. आय डोंट कम टू माय सेन्सीस. ओ विचित्र पूत, ही चॅलेंज्ड हिमसेल्फ. तो लोजेन बुडलोलो, तो कोबार जाल्लो. बट वी डोंट चॅलेंज आवर सेल्फ. We don't challenge ourselves. आमकां त्याच रेबडान रावंक जाय. मोगाल इश्टांदो, जरी तर आमी सोयरान तर येना जाल्यार तेच रेबोड, तोच चिकोल, तीच घाण गुट्टान आमच्या आंगार पडटली. जेन्ना हो पूत म्हणटा हांव उठ्ठलो आनी म्हज्या बापाच्या घरा वेतलो, तो कश्टावतालो, तो दुखी जाल्लो, तो कोबार जाल्लो. बट ही केम टू हिज सेन्सेस. What is the biggest darkness that we are facing? Is that we are becoming senseless people. आमी सोयरणांत येनाव. दोर बापूय दोर आवय जाणा आपल्या भुरग्यांक बरें दिवंक जाय म्हणून. दोर आवय दोर बापूय जाणा आमचे तरणाटे कितें करता तांचेर आमी लक्ष घालूंक जाय म्हणून. पूण कितले आवय बापूय आपल्या वाडलेल्या भुरग्यांक सांगतली, बाबा तूं मिसाकोस. आमी ताका कामाक धाडटा, कित्याक दुडू येता, ग्रेस्का येता, आमी घर घेवंक जाय, ताणें मोटर घेवंक जाय, मॉर्गेज फारीक करूंक जाय. पूण देवाची ग्रेस्कायेक तांक दिवंक कितल्या आवय बापाय लागीं जातलें. We don't come to our senses because we are gripped in a greed. तो पूत बापाय सोरशिल्लो पयस केलो एकूच वस्तूक लागून, ताका ती दुडवाची आस जाल्ली. आनी ताकाच लागून आसलें नासलें घेवन तो पयस केलो. आज मोगाल इश्टांदो, आमी एक प्रश्न घालुया. म्हज्या कुटुंबान सूख शांती ना, म्हजे भितर एक खुशालकाय ना, म्हाका दिसना देवाची कृपा म्हजेर बसना जाल्यार कित्याक? बिकॉज माय फोकस इज नॉट गॉड. म्हजी आस, द ग्रीड दॅट वी क्रेव इन, इज अ डिफरंट ग्रीड. आनी हेकाच लागून जेन्ना आमचे भुरगीं आमी सोमेस मोगाल इश्टांदो आमचे सोयरानांत येनाव, then will never rise. त्या भुरग्याच्या, ल्हान भुरग्याच्या जो पयस गेल्लो विचित्र पूत, ताच्या पांयांक शक्ती नासली, पूण ताच्या काळजान एक शक्ती आयली, हांव उठ्ठलो. आज मोगाल इश्टांदो, ही ओड जावंक जाय म्हजी आनी तुजी. वील रायज टुडे. ही काळजाक एक गोठाय घेवंक जाय. आय विल रायज टुडे अँड गो बॅक टू माय फादर. आय विल रायज टुडे अँड कम टू माय सेन्सीस. म्हज्या सोयरानांत हांव येतलो आनी विंचतलो म्हाका म्हज्या कुटुंबाक कितें गरजेचें तें. आनी जेन्ना हो पूत मोगाल इश्टांदो उठ्ठा आनी बापाच्या घरा वचूंक प्रयत्न करता, तो आपली लॉज पडना. आज आमी त्याच रेबडान लोवता कित्याक आमकां लॉज दिसता. मोगाल इश्टांदो, आमी लॉसचे न्हय. आमची लॉज देवान घेतलेली आसता जेजू वरवीं. आमची पातकां ताणें धुवन काडलेली आसा.
लोजूंक जाय आसलो जाल्यार जेजू तें क्रुसाचें मरण आमचे खातीर तो मेलो. पूण जायते पावटी आमी तशींच रावता. कित्याक? बिकॉज ही आमची जीत. वी वॉन्ट टू प्रूव दॅट वी आर रायट. दुसऱ्यान येवन आमकां आमचे लागीं सॉरी म्हणूंक जाय, बोगसोनी मागूंक जाय. तो पूत लोजूंक ना. तो उठलो, तो कालती जालो आनी बापाच्या घरा वचूंक लागलो. नो मॅटर ही वाट कितली लांब, परवाना कितले दीस लागत, परवाना कितले कांटे, कितले फातोर ताचे वाटेर आसत. पूण एक सुरवात ताणें केली, हांव म्हज्या बापाच्या घरा वेतलो. कित्याक ताका थावें जाल्लें, म्हजो बापूय म्हाका घरा घेना जाल्यार देखून म्हजी शक्ती हांव ताका दाखयतलो. मोगाल इश्टंदो, कितले बापूय कितले आवयो आपले दोळ्यान तेल घालून रावता आमची भुरगीं केन्ना एक नवसुर्णी जातलीं काय म्हणून. कितले आवय बापूय रावता पयस गेल्लीं भुरगीं परत घरा येवन एक मोगाची वेंग मारतली काय म्हणून. आनी जोरी तरे संवसारी आवय बापूय मोगाल इश्टांदो आपल्या भुरग्यांक वेंग मारूंक आशेता आनी लालेता, आमचो सर्गीचो बाप कितलो रावचो ना आमकां. पूण आमकां आसूंक जाय एक काळजी. तो बापूय मोगाल इश्टांदो इतलीं वर्सां रावलो, केन्ना जायत इतले दीस रावलो, केन्ना जायत आपलो पूत घरा परत येतलो. आनी ताणें आपल्या पुताक प्रश्न घालूंक ना, कित्याक तुवें ओगडायलें म्हजी दायज. ताणें पुताक एक सेरमांव सांगूंक ना, वो तोंडार थापड मारूंक ना. ताणें पुताचें उमें घेतलें, एक वेंग मारली. होच तो आमचो सर्गीचो बाप. मोगाल भाव भिनेंदो, आज आमची एक नवसुर्णी जातली जाल्यार आमी हे बापाच्या मोगाचेर एक भावार्थ धरूंक जाय. आमी बापाशी चलून वचूंक आयज सुरवात करूंक जाय. आमी सोयरणांत येवंकूच जाय. कित्याक आमचो सर्गीचो बाप एक मोगाळ बाप. तो आमकां प्रश्न घालिना, आरे पुता कित्याक तूं इतलो लोबदलो, इतलो तो बुडलो, इतलो चिकोल तुज्या हांगार घेतलो. पूण हो सर्गीचो बाप तुका वेंगोयता, आपलो म्हूण आपणायता आनी मोगाचे उमेद तुका दिता. मोगाल इश्टंदो, जालीं कांय वर्सां फाटीं लंडनांत हॉस्पिटलाचे भायर हांव रावतालो. निकतोच एकल्याक हांवें स्वतेसांव दिवन भायर सरलो आसतना थोडेचे दीस म्हणून चाव घेवंक उबो रावलो. म्हज्या आंगार रोमन कॉलर पडून यादनीक म्हणून एक जाणटो बापूय आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर म्हजें कुमसार आयकताय? हांवें म्हणलें, ऑफकोर्स. आनी कुमसार करता करता आसतना आपल्या कुटुंबाची गजाल सांगूंक लागलो. 2 भुरगीं म्हणूंक लागलो. दोगांयकूय आमी कातोलीक धर्मान वाडयलीं, जाय तें दिलें. व्हडल्यान व्हडलो बिझनसमॅन जावन जायते दुडूक खोमायले, पूण देवाक केन्नाच पडूंक ना. तो मिसाक गेल्यार आमचे बरोबर फकत क्रिसमस आनी इस्टर फादर, आनी तेंय जाल्यार फाटलीं 4 वर्सां तो नाच. तो आमकां 2 भेटो करता, क्रिसमस आनी इस्टर. आनी म्हजी ती एक हिप्पी जाल्ली आसा. आख्खो संवसार घुंवता, संवसार भोंवता. वर्साक आमकां एक कार्ड येता, हांव ह्या गांवांत पावलेली आसा, तुमी कशीं आसा. जायते काडीच दुखले, पूण हांवें म्हणलें, हातूंत तुमची चूक कितें? कितें कुमसाराक सांगूंक कोत्ताय? देवाची बुजवणूक हांव दिता, पूण तुजें पातक कसलेंच ना हांगासर. पातक ना फादर,
पूण एक कुस्येसान हांव बुडला. भुरग्यांक इतलें दिलें आसतना परतें आमकां इल्लेंशें कित्याक पावना. आनी अशें म्हणटा आसतना आपूण वेता म्हणून हॉस्पिटलान भितर सरलो आनी म्हाकाय व्हेलो. आनी ताची बायल थंयसर बेडार पडलेली आसा. ही म्हाका गजाल नासली. आनी तो म्हणूंक लागलो, तुका भितर वतना तेचे कुडांत, पूण ती सजमतली म्हजो पूत परत घरा आयला. ती सजमतली तूं म्हूण तांचो पूत आनी पुताच्या नांवान तुका जाप करतली. कित्याक इतलीं वर्सां ती आशेतान लालेता आपल्या पुताक, आपले तुवेक पडोवंक. मोगाल इश्टंदो, खंयचोरच आमी शिंपडल्यान जाल्यार आज कितली दुस्मानखाय, कितलो काडोग एक एक कुटुंबा सोबें बांदलेलो आसा. बापूय पुता लागीं उलयना, पूत बापूय लागीं, आवय एकामेका लागीं. कितली पूत दोशी जाल्ल्यो आसा. गर्वान आमी बुडलेली आसा. वी हॅव टू कम बॅक टू आवर सेन्सेस. आज पयली पेकोणी जातली जाल्यार मोगाल इश्टंदो, हीच ती पेकोणी. वी हॅव टू रायज अँड गो बॅक टू आवर फादर. हेंच आज आमी मागता. आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसांवां, देवाची पेकोणी आमकां मेळूंक हेंच मिसांत आमी देवा लागीं मागुया. म्हजे भाव बिनंदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पराक वांटून घेवं. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सुरमणची पवित्र रीत संबोरून आमचो कायदो आमी पालतना तेचे वरवीं आमकां तूं ओदीक पवित्र कर. मी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक लागीं उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासूया. होय वचन आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदान ससनाच्या देवा, सर्व केल्यान सर्व तांय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
त्या तुज्या ओनू शब्दा वरवीं तुवें सगळेंच रोसलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारून करूंक तुवें ताका पाठयलोय. पयत आत्म्या वरवीं आंकपर मरे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसले आनी मोरणाचेर जोयत व्हरून पुनर्जन्मपण उगडापें केलें. देखून देवदूतान सोमेस भक्त संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी म्हणटा. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो. हाणेक म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली. हाणेक म्हळें, तुमी सोम्यास घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्यान सस्नीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो घूट पोरगोठुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कालसीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोनमची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमी सोमेस्तांक. पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवी सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप, जॉन विल्सन आमचो गवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो वचून मेल्यान ते आमच्या बाबिण्याची खाकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट गोती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्ताची दया कर आमी मागता. आंकवर मरी देवाची माई संगाती बागेन धर्मदुतां आनी सर्व काली तुका मानवले ते सगळ्या भक्ता बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वर्धनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. बापाच्या घरा परत वचूंक जेजून आमकां मागणें दिल्लें आसा. मोगाचें बोगसणेचें हीच कल्पना मतीन धरुया. हेंच मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी सगळ्याक जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सन्मदारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरवशान ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन
सोर पतकांतली सुटोय आनी सोर अकतांतली वाटाय. कित्याक पोतरी आनी महिमा तुजी स्थिती सासणाच्या सासणाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससण्याच्या ससनांक. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वाटुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू नव्या जिविताक आमकां उलो करता, सांडलेल्यांक वाट दाखयता, चुकलेल्यांक बक्षिता, पयस आशिल्ल्यांक वेंग मारता. आमी सगळीं सुभागी हे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Body and blood of our Lord Jesus Christ be us to everlasting. प्रितीच्यानो ह्या वेळार आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी हे क्रिस्त प्रसादाचे मागणे आमी म्हणटले. आमचे हात आमच्या ओड्याचेर धरुया. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. उगडास कोरी साऱ्यार तुजो काचा सोतो सानन भोगता कितलो पूण तूंच आजी जालोय साऱ्यार पुरो तातूंच कांय विरून वयचा नजमो. जेजू तुज्या प्रार्थुया. सर्वेस्पर देवा आमचे मोगाल बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूसकायेन भर आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फलादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवीत जेजूंक घेवंक जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असले रुपांतर हे बलिदानाचो फोल जावन दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर
आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. Sogat amchi adaritu, sogat amkadok samaru, besogat vidul gorabia, sokosatli sogat siwa, besogat vidul gorabia, sokosatli diwa. Kurpe borit saibili, ami tuji oskakuni, gotai dige mai amka, tuja dirang sambar sodam. Kurpe borit saibili, ami tuji oskakuni, gotai dige mai amka, tuja dirang sambar sodam. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. So, my brothers and sisters, very specially, I thank Father Lucas प्रितीच्यानो केरीत भाशेन आमी आमच्या पाद्रीक लुकासाक दिन वाचतां for coming over here and celebrating Mass for us. आनी तो आपलो वेळ काडून इतलो बिजी आसतनाय हांगा येवन ताणें आमकां मिसाचें बलिदान भेटयलें देखून. I really thank him for his sacrifice. He has to drive almost 4.5 hours. to आनी reach here. सुमार 4-4.5 वरां ताणें गाडयेन येवंक जाय आनी इतलो कोस्ट काडून तो हांगा आयलो देखून आमी ताका खरेंच आभारी जावन आसूं. Thank you, Father. आनी दिन वाचतो आमचे फादर लुकस. So, my brothers and sisters, tomorrow again we meet at 10 o'clock. We will be having the adoration. We start with adoration. Then Holy Eucharistic celebration, Word of God. So I invite all of you for tomorrow's retreat. And now I invite all of you for tomorrow's retreat. आनी आमचो आयचो दिसाचो रेतीर सोंपलो तर तुमकां आमी आमंत्रण दिता फाल्यांचो आमचो दुसरो दीस कोंकणी रेतीरेचो जो सुरू जातलो युकेच्या टायमार 10 वरांर इंडियेचो टायम 2:30 वरांचेर. And my brothers and sisters, those who are watching today, may I humbly request you also invite at least 2 people for tomorrow's retreat. आनी जी कोण तुमी रेतीर आयचो दीस एटेंड करतालीं रेतीर करून आसलीं तुमचे लागीं पाद्री उपकार मागता तुमी 2 जाणांक तरी फाल्यांच्या दिसाक आमंत्रण दिवचें फाल्यांच्या दुसऱ्या दिसाक. You invite at least one of your friends, maybe 1 or 2 of your friends, then invite them and help them to hear the word of God. आनी तांकां हें आमंत्रण दियात ह्या रेतीरेवेशन सांगात आनी आदार दियात तांकां तांणी देवाचें उतर आयकूंक. Please do pray for us. We are also praying for all of you who are attending this retreat. आनी तुमी हो रेतीर कोत्तात जशे भाशेन सुरवातेक पाद्रीन सांगला रेतीर मंदिरान आसात म्हूण सोसमात मागण्यांत रावात आमी तुमचे पासत मागता पूण तुमी मागणें करूंक जाय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमी Now we साक्रमेंताचें have the exposition of the Blessed Sacrament and blessing of the Lord. आमी साक्रमेंताचें बेसांव तुमकां दितले आनी ताचे उपरांत आमी संपयतले तर दिमी घालुया आनी साक्रमेंताचें बेसांव स्विकार करुया. Oh
सोडून संवसाराक आयला दूर बळकायेन लागून जाला मनशा पासत खुर्सार मेला कितलो सोमिया मोग तुजो कसो हांवें मेजून सांचो काळजान येता उमाळो उजो पेट्टा त्या मोगाचो कितलो सोमिया मोग तुजो कसो हांवें मेजून सांचो काळजान येता उमाळो उजो पेट्टा त्या मोगाचो मोग म्हजो करून दोनया देवान दिलोयचो जियोन संवसाराक पाताळ केले बरोन गर्वाक म्हाका फटयलो देवचाराक कितलो सोमिया मोग तुजो कसो हांवें मेजून सांचो काळजान येता उमाळो उजो पेट्टा त्या मोगाचो सोमिया मोग तुजो कसो हांवें मेजून सांचो काळजान येता उमाळो उजो पेट्टा त्या मोगाचो. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. My brothers and sisters, thank you for joining us today. We will meet tomorrow. Please do pray for us. रितीर आमी सोंपयता हांगा प्रितीच्यानो आमचे पासत मागात फाल्यांचो दुसरो दीस फाल्यांच्या दिसाक आमी मेवचें भाग्य